तुवें ते आउटफिट घालचे विथ दॅट ग्रेस यू पुल दॅट थिंग न्हू ते पळयतना बारीच खुशी जाता तेंचा तर तुका पळोवन न्हू थोडी ट्रेंड फॉलोईंग आमच्या युथामध्ये मस्त आसा देखून तुका पळोवन आनी कोणी घालतीच जाल्यार ते कावळ्याक मागीर मोराची भागाचेर काय बरें दिसता हांव घालता नाशिल्ले लोक काल but trust me amongst all the 70 models I have the only one who was highlighted. सकाळी उठता न्हिदल्याकडे पायाचेर पाय घालून मोबायल पळयता त्या गावात पुरा सांगून आले त्याच्या केसाक चिंगम घालून सोडी दिसता फुल्ल कट्ट करून सोडटा तो रेडी आसा हांव धुवंक रेडी आसा धुवून पुरा क्लीन करता रेडी पूण धुल्ल्या वयर आनी ती धुता हांव केल्ल्या कामाक डिक्सन गेम करता आनी गेमाक सोरोय प्राइस दिता आनी ही चार्ज 35,000 ते ताका कोतो पाला ते एकले येवन दी एकले येवन दी उद्याची डबल आसोनी मागीर घालता okay but I am not finding you anywhere here but Dixon tell me where which Ocean Pearl ma'am in Mangalore Dixon don't tell me it is in Udupi Ocean Pearl म्हणाली 640 जातना देवा आणि माका एक गडगडो मारलो नाही आता बरे म्हणून सांगल्यार आता कर सुनीते एक कले काल क्वालिटी कले गुण आसा जे म्हणतो अशे थोडी ब्रँडाची म्हाका कॉल कर न तुझ्या किसर तुझ्या मम्मीक तू यूज कर काल मी ऍड करूंक जाता तशें सारना आसा फॅमिली म्हळ्यार म्हजी आवय मात्र लिताली ते एक क्रेडिट तू सदां तुझ्या मम्मीक दिता कित्याक म्हणजे सुमार व्हिडिओज मम्मी सांगता पळयल्यात कार्मेल किरण मीडियाच्या समेस्त प्रेक्षकांक म्हजो प्रणाम कार्मेल कॅफे संवाद कार्यक्रमाक आमचे सांगाता आज एक विशिष्ट व्यक्ती आसा ह्या व्यक्तीची वळख नातली कोडयाळांतली कोणूच नांव म्हणून आमी सांगेत आज ह्या व्यक्तीची वळख करून दिवचे म्हाका अभिमानाचे मात्र न्ही म्हजें एक वर्तें भाग आसा म्हूण सांगेत हो व्यक्ती कोण गे म्हूण सांगल्यार मॉडलिंग जावं कार्यनिर्वहण जावं टीव्ही होस्टिंग जावं अँकरिंग जावं डान्सिंग जावं हाने आपूण नातलो क्षेत्रच नांव म्हूण सांगेत आनी हर एक क्षेत्रांत ह्या मनशाचें साधन विशिश्ट प्राय ताची बोलान जावंक पुरो पूण ताणें केल्लें साधन सदां कोणाच्यांनी चिंतूंकी जावचें ना आज हाचे मुखार हांव बसल्या म्हाका इल्लो नर्वसनेस फील जावन आसा कित्याक ताची उतरां ताची उलोवची रीत आनी ताची सोबाय कोणीय मनशाक 2 मिनटां खातीर ताका पळोवचें बरी करता तर चड गळाय करनासतना ह्या व्यक्तीक आज हांव तुमकां वळखून दिता तो जावन आसा द बॉय बिझी विथ जॉय म्हणल्यार टॅगलायना काल आपली कार्य चलोवन वरसो विजय डिक्सन मचादो डिक्सन गुड मॉर्निंग कसो आसा हुशार आसा तुमी कशे आसात आमी बरी आसा तर डिक्सन आज तुका पयले विसाचे सवाल तुजे जिणयेचेर एक पाटी नदर घालता आसतना हाऊ डू यू फील तुका कशें भोगता रियली मस्त प्राऊड फील जाता काल्या म्हळ्यार तुमी म्हजे इंट्रो दितना आयकले म्हाका चिंतूंक पडटा की हें पुरा फील्ड हांवें दोनूसर कंप्लीट केलें न्ही म्हूण सांगून आनी आदल्या म्हज्या जिविताच्या वयर एक नदर घालें जाल्यार हर एका म्हज्या इंटरव्यून पयल्यांत हांवें केदाळे सांगचें हांवें केदाळे चिंतून हांव ह्या एक फिल्डाक येतलो म्हूण सांगून बिकॉज मॅडम जाल्यार म्हज्या सेम कॉलेजींत लेक्चरर तुमी जावन आसल्यात वन्स अपॉन अ टायम हांव फर्स्ट इयराक जॉयन जातना अँड आय वॉज लायक खाली म्हणटात बुक वर्म म्हूण सांगीत खाली स्टडीज मार्क्स काडचे कॉम्पिटिशन दिवचे त्या एका बेजार आसलो आनी सगळ्यांनी चिंतून आसली की ओके डिक्सन व्हड जाल्या उपरांत एक बरें सूट बूट टाय पुरा घालन एका ऑफिसान गी या एक बऱ्या कामांत आसा की म्हूण त्या एक कॉन्सेप्टर आसलो पूण तेच सूट बूट घालन आज 4 लोकां मुखार एक एंटरटेनमेंट फिल्डाक येता म्हूण चिंतनातलो एक व्यक्ती म्हूण सांगेत पूण वॉट एवर आय हॅव डन टुडे अँड वॉट एवर आय एम टुडे व्हेरी प्राऊड ऑफ दॅट या तुवें सांगल्या प्रमाणे कॉलेज टायमार हांव तुका वळखता कॉलेजींत एक वर्स तुका डायरेक्ट हांवें शिकोना जाल्यार थंयसर आमी आसल्या तशें कॉलेजींत ओ डिक्सन म्हणलो भुरगो हांव भुरगोच म्हण ताका सांगता कित्याक म्हळ्यार अजुनूय तो म्हाका ल्हान भुरगे बरयत ओ डिक्सन म्हणलो चेरको इस्कालान ताचें शिकपान केदाळे फर्स्ट मार्क्सान केदाळे मुखार खंयचीय कॉम्पिटिशन आसूं दी डिक्सन थंयसर आसा आनी त्या वेळार हांव चिंता तुवें नम्मा टीव्ही चॅनलांत तुजे फोन इन प्रोग्रामाक तुवें अँकरिंग सुरू केलें थंय तुजे फर्स्ट स्टेप्स म्हणून हांव पाती येता सो थंय तुजी जर्नी तुवें मागीर पाटी पडोवनाय अँड वॉट यू आर टुडे यू आर दॅट सो एक तुजे एक टीचर म्हूण सांगचे एक बाग आय एम रियली प्राऊड ऑफ दॅट तशें म्हणटा आसतना डिक्सन आतां तुज्या फॅमिली विशयान आमकां कितें सांगताय गी तुज्या ल्हानपणा विशयान फॅमिली विशयान खंडीत फर्स्ट तुमी त्या सांगल्या स्टेटमेंटाक लायक
कॉलेजींत हांवें अँकरींग सुरू केलें म्हणून सांगून. सो दॅट इज माय व्हडलें म्हजें ड्रीम जावन आलें. 5th स्टँडर्डार एक्चुअली हांवें स्टेजीक पयलो गेल्लो 5व्या क्लासीर आसतना. एक्चुअली म्हाका स्टेज फियर म्हणलें आनी डान्साक म्हणलें खंयचें इंट्रस्ट नासलें, एक फील्ड जावन आसलें. पूण म्हजी एक टीचर आसली सेली टीचर म्हणून 5th स्टँडर्डांत. ती पयले म्हाका एक दिशा दाखयल्ली जावन आसा, तूं MC कर, तुजे वॉयस बरें आसा, तूं करी येत म्हणून. हांव नाका नाका म्हणून सांगून घरा वचून रडलें आसा, म्हज्यान जायना हें म्हणून सांगून. पूण तिणें एक दिल्ल्या उमेदीन एक पयलें होस्टींग स्टार्ट करता हांव. आनी ताच्या उपरांत एक स्टेजीर कॉलेजींत इस्कॉलांत ट्राय करून मागीर अँकरिंगाक स्टार्ट केलें. आनी म्हज्या फॅमिली विशयान सांगचें जाल्यार आतांय म्हज्या जिणेंत एक व्हडलें फॅमिली आसची म्हणून व्हडली म्हजी आशा. एक्चुअली थोडे फॅमिली पळयतना खुशी भोगता, इट्स लायक अ जॉयंट फॅमिली तशें प्रमाण. म्हजी फॅमिली तशेंच व्हडली, पूण कितली व्हडली आसा म्हणून हांवें पळोवंक जाय थोडी. कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हजी मम्मी आनी म्हजी डॅडी आसतना दोगांत आमी आसले, तेगांत आमी आसले. आनी डॅडीक मस्त प्रॉब्लेम आसले, बाय हेल्थ इश्यूज मस्त आसले. पूण म्हजी मम्मी मस्त कस्ट येवन टील हिज डेथ, ताच्या मरता म्हणसर ताची साखरी केल्या. आनी 5th स्टँडर्डार आसतनाच वेर आय स्टार्टेड माय कॅरियर तेच वर्सा म्हज्या डॅडीचें डेथ जालें. आनी ताच्या उपरांत फॅमिली म्हळ्यार म्हजी आवय मात्र एकलीच आसली. ताच्या उपरांत जावन आसता म्हजे अंकल या म्हजी आंटी, तांणी पुरा म्हाका मस्त हेल्प केलें. अँड मोर दॅन द फॅमिली हांव चिंता आमचे उरलीं मनशां म्हळ्यार मम्मीची धनिया जावंक पुरो, मम्मीक पयलीं काम करतली जाग्यांत आसली मनशां जावंक पुरो, आमची गांवची मनशां जावंक पुरो, आमच्या वाड्याची आमची फिरगज घरां जावंक पुरो, या दुसरी बायलीं कोण म्हूण आसा ती चड म्हाका फॅमिली जावंक सुरू जाली. तशें म्हणटाना म्हजी फॅमिली म्हाका पयस दवरला म्हण न्हय, बट दॅट सर्टन मोमेंट आय फेल्ट इट म्हजे फॅमिली म्हजे आसा जे कोण ना म्हण चिंतलें. पूण देवान म्हाका आनीक एक फॅमिली कर्ण दिलें आनी दॅट इज हाव आय बिल्ट माय कॅरियर. त्या दाडा म्हजे तावन व्हडलें एक क्वेश्चन आसलें, एक दीस सक्कड म्हजी फॅमिली जावं सो दीस येजे म्हणून. आनी हांव चिंता आतां म्हजे फॅमिली इल्लेले म्हजे वटूक आसा आनी म्हाका सांगात दिते आसा. तशें म्हण सांगून आय डोंट नेग्लेक्ट एनी वन. कित्याक म्हळ्यार दॅट इज अ सर्टन सर्क्युमस्टान्सीस. हर एकेच्या लायफांत काले मनी कालें सक्कडी आसा म्हणून सांगल्यार करूंक काल्या कांय ना न्ही. सो देर शूड बी समथींग नेगेटिविटी, देर शूड बी समथींग एम्प्टीनेस इन युअर लायफ. त्या दाडात समथींग यू कॅन फील दॅट विथ युअर एफर्ट्स म्हणून सांगेत. करेक्ट. तुवें सांगलें उतार काले म्हण आमचे जिणयेची काणी, तुज्या आनी म्हजी जिणयेची काणी सदां एकच लेख म्हूण सांगेत. कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणी आमी सुमार कश्ट पळयल्यात. आनी आज तूं कितें आसय, इट इज यू आर अ सेल्फ मेड मॅन. तूं कितें आसय, तुजे आत्मविश्वास, तुजें हार्डवर्क आनी तुजें डेडिकेशन म्हूण सांगेत. आनी देखून आज डिक्सन जें कितें आसा ते एक क्रेडीट तूं सदांय तुज्या मम्मीक दिता. कित्याक म्हणजे सुमार व्हिडियोज हांवें मम्मी सांगता पळयल्यात. सो तिचे कश्ट आनी तुवें तुज्या मम्मीक दिवचो तो मान. आनीक तुवें लोकांक सांगता मिक्स जातना, कित्याक तूं आज एक सेलिब्रिटी, तुका कितलेय म्हळ्यार कितलेय शो ऑफ करियेत, बट तुजे कडेन उलयत आसतना तुजें ती ह्युमिलिटी, तुजें तें खालतेपण, कित्याक म्हळ्यार बायबलान ती बरयलां कोण खालतें जाता देव तांकां वर्त करतलो म्हणून. आनी ताका तुवें परफेक्ट एक्झाम्पल म्हूण सांगेत. तर हांवें तुका विचारचें जाल्यार ह्या फिल्डाक येवंक मेन कारण तुवें सांगलें तुजी टीचर. तर ह्या फिल्डांत आतां तुवें एक व्हडलें चेंज हाडलाय. कित्याक म्हणून सांगल्यार पयलें MC म्हूण सांगल्यार काले येता एक अनाउन्समेंट करता पाटी वेता म्हणून आलें. बट टुडे इव्हेंट्स आर चेंजींग, सगळें चेंज जालां. सो ह्या एका कोडयाळांत MC म्हणल्या एका फिल्डांत एक वादळ तुवें उठयलाय. सो हाचे विशयान तूं कितें सांगूंक म्हळ्यार दुसऱ्या MCंक तूं कितें सांगूंक आशेताय? एक्चुअली जे कितें हांवें केलां 100 एक 10% म्हणून हांव चिंता ह्या MC फिल्डार कितें केलां. हर एका म्हज्या फंक्शनांनी पयलें हांवें येता आसतना आमचे आतां कोण एक्सपिरियन्स्ड MC आसात तांचे तोंडार मस्त टिप्स काडून गेल्यात. वी आर नॉट लायक बॉर्न जावन आमी तें प्रोफेशन करना. वी वील टेक द इन्स्पिरेशन फ्रॉम समवन. आनी तांणी केल्ल्याच्या की म्हजे केदाळे आसा काले म्हळ्यार 2 संगतीक हांव कॉन्सन्ट्रेट करता. एक आनीकल्यान सांगच्या की पयलें हांवें तें करून दाखयचें आनी एक आनीकल्यान केल्ल्याच्या की बरें करून करचें. हे 2 संगती म्हजे लागीं आसा. सो दॅट आय युजली फॉलो. एक्सेल इन युअर सेल्फ म्हणून सांगून. तशें आसतना आतां प्रेझेंटली सिनारियो कशें जाला म्हळ्यार एका फंक्शनाच्या की ताणें बरें केलां तर ताच्या की फंक्शन म्हजें बरें जायचें म्हणून क्लायंटाचे रिक्वायरमेंट्स आसता. तशें आसतना देर आर डिफरंट टेस्ट विथ डिफरंट क्लायंट. थोड्यांक टिपिकली ट्रेडिशनली MCच जाय, आमकां आदल्या काळार कशें जालें तशेंच जाय. थोड्यांक मॉडर्न आतां एज्युकेशन आनी सोशियल मिडिया हर एकल्या की आतां काल बदलला. तशें आसतना ते पळयतात नॉर्थ स्टायलाचे वेडिंग पळयतात, डेस्टिनेशन वेडिंग पळयतात. तेले आमकां जाय म्हूण जाता आसतना ते ट्रेंड आतां सुरू जाताना ते म्हाका ऑप्ट करूंक पळयतात. तशें आसतना जो कोण आतां MCज आसात, कोण कार्यनिर्वाहक आसात,
तांणी त्या फिल्डार तांच्या काळार तांणी मस्त बऱ्या रितीन केला आणि ती आमच्या काळाक आतां एक्झाम्पल जावन आसात बिकॉज दॅट इनपूट अँड दॅट नॉलेज इज रिक्वायर्ड along with that काले अपग्रेड करियेत म्हणून त्याच्या विशयान हांव चिंता सो दॅट ऑथेंटिसिटी दवरता हांव कोण पुरो आतां एमसीचे आमच्या एक्सपिरियन्स्ड आसात ते टिपिकल एमसीसी दवरता ताका मुजे टचिल्ले ऍड करतात आता तुवें डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणून सांगले डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणटाना थोड्याच दिसा आदी तो थायलंड वचून पार्टी इंटरनॅशनल वेडिंग होस्ट केलें तांची काजारां आनी आमचे काजारांक डिफरन्स कशें आनी ते एक तुका इव्हेंट मेळोंक कशें तुका ते इव्हेंट मेळ्ळे आनी कशें कॉन्टॅक्ट केले सो ते एक्सपिरियन्स आमचे शेअर करियेत खंडीत थायलंडाच्या की पयलीं हांवें साऊदी गेल्लो साऊदीचे एक इव्हेंट आहले दॅट इज पर्टिक्युलरली इट्स बेस्ड ऑन क्रिकेटाच्या विशयांत आहले सो ते इव्हेंट म्हाका मेळिल्लें कशें म्हळ्यार एक आमच्या मुस्लीम भावंडाचे एक इव्हेंट केल्ले हांवें ओके ते सामुहीक विवाह म्हणटा आनी त्यात बॅरी लँग्वेजांत हांवें केले आनी दॅट वॉज लायक वायरल तुका ते बॅरी लँग्वेजी गोत्ता म्हणून सांगून वायरल जाल्ले ताचे उपरांत ताचे थ्रू म्हाका साऊदी मेळ्ळे साऊदीचे इव्हेंट जाल्ले इंटरनॅशनली होस्ट करचे म्हणजे प्रारंभ जाल्लेंत म्हाका दुबयतावन एक दीस कॉल आयलें की आमकां एक डेस्टिनेशन वेडिंग आसा दुबयंत म्हणाले देखून हांवें म्हळें वय गी करियेत म्हाकाय खुशी जाली दुबयंत एटलिस्ट एक विजीट करियेत म्हणून मागीर इल्ले दीस येतना जाल्यार आमी दुबय करते ना आमी थायलंड करते आसा म्हणून सांगून देखून म्हाका जाल्यार ओके केनी जाल्यार कितें म्हण न्ही म्हणून सांगून इट इज अ कॅथलीक वेडिंग बट इट इज अ ऍड ऑन टच ऑफ दी वेस्टर्न स्टायल म्हळ्यार बीच वाव्स आसले ताचे उपरांत रोस आसले रोस कम मिक्सचर ऑफ हल्दी अँड संगीत नॉर्थ स्टायल दिवन तशें म्हणटाना खंयच्याय आमची संस्कृती तांणी पयस दवरुना की तें पुरा मान दिवंक आसा तें पुरा सकड कर mixture to that some extraordinary parties म्हणून सांगेत आणि Thailand was really great there is a no person saying that I doesn't love Thailand it is really great so लोक ते रेस्पेक्ट दिवचे जावन दी and the management and the time that they follow कित्याक म्हळ्यार अल्टिमेट लेवल ऑफ पार्टीज ते जावचे देखून 5 वरार म्हळ्यार 5 वरार तो स्टार्ट करतात आणि 7 वरार मुग्धाचे म्हळ्यार 7 वरार स्टार्ट 7 वरां उपरांत पार्टी सो आमकां हांगा काले म्हणून सांगल्यार मस्त पार्टी वायब आसल्याक आमकां लास्ट नासोंक मेळचे 45 minutes 30 minutes they fault काले आमचेच आमी सुरू करचे लेट करता या 7 म्हणले 7:30 जाता ते केले जाल्यार आमी लोकांक सड राखता हांगा आमी दोन्ही सायडी दिता लोक जावन दी या क्लायंट जावन दी टायमाक फिक्स जाल्यार आमची इव्हेंटां बोरिंग जातात सो थायलंड म्हळ्यार कोणीय एका मनशान आपल्या जिवितांत एक फुटी म्हणी थायलंड वचपाची म्हणली आशा आसता सो तुजी आशा आतां बेगीन सगळ्यांनी ट्रिपाक म्हण येतात हांव इट इज कम ऑफ 2 in 1 जालें बरी इव्हेंट जालें आनी ट्रिप जालें ओके तुजें लायफ आतां कशें जालां गे म्हणून सांगल्यार वेन युअर पॅशन बिकम्स युअर वर्क यू विल स्टार्ट एन्जॉयिंग इट सो तशें म्हणटाना तुका पॅशन एक आसलें केदाळ एक मुखार वचून उलयचें कित्याक हांवें कॉलेजींत तुका पळयलां तूं खंयचे एक एमसी आसूं उलोवंक आसूं डिक्सन थंय रेडी आसा मुखार सो तुका तेंत आतां तुजें काम जावन मेळ्ळां म्हणटाना सो आय एम डेफिनेटली शुअर दॅट यू आर एन्जॉयिंग इट रियली आय एम लविंग माय वर्क अँड व्हॉटएव्हर आय डू आनी एक मेन कालें गे म्हणून सांगल्यार आमी आमचे बॉस जाल्या वेळार आमच्या माथ्यार कोणी बसतली ना आमी कोणाक आन्सरेबल ना म्हणटाना यू विल स्टार्ट मध्ये हांवें कोविडाच्या पयले 2 महिने कामाक गेल्लो ओके So I think it was a very good job. CIL, Center for Integrated Learning, पूरा मेल घालचे आणि पूरा DC तांकां पूरा coordinate करचे एक ल्हान काम ते करनालो आणि I was getting a salary of 12,000 rupees. Okay, not bad during that time. Yeah, correct. Okay. आणि 2 महिने गेलो टिफिन काडून आणि कंप्युटरा मुखार बसून काम करूंक 1 दीस केले 2 दीस केले 3 दीस केले 4th डे चिंतले हे कितले ते म्हणून मुझ्यान जाय बिकॉज सिटिंग इनसाइड दी वॉल अँड एका पर्टिक्युलर कामा मुखार बस दॅट इज नॉट डिक्सन दॅट इज हांव आतां जाल्यार ऑफ सिजन जाल्यार उठल्या तक्षण म्हाका खाले मनी करीचे म्हणजे हात पाय खाले मनी भोंवंत आसूचे तसलो मनीस कंप्युटर मुखार बिलकुल जायना 5th डे सांबाळी नासतना कितें जावं दी ताणें मागीर इल्लें म्हणसर कर म्हणून सांगलें कंप्लीट केलें वॉट एवर द टास्क ही हॅज असायन्ड फॉर मी कंप्लीट केलें सॅलरी घेवन गेलें मागीर ताच्यानी सांगलें सर म्हज्यान हें जावचें ना कित्याक म्हळ्यार हांव मदें रजा घाली जाल्यार तुमकां प्रॉब्लेम आनी दीस इज नॉट माय बाउंड्री म्हणून सांगलें आनी सोडलें तें जावचें ना ओके तशें म्हणटना तुवें म्हणे सकाळी उठून तुका खाले म्हणी खरी म्हण जाता म्हणून आतां तुवें तशेंच आतां तुका एक फिल्डान म्हणून नाय सो यू आर इन टू मॉडलिंग आतां जाय फॅशन डिझायनिंग हांवची डिग्री जाल्या उपरांत फॅशन डिझायनिंगाची कालें तातूंय तूं आसलोय तशें तुका आतां मँगलोर सो रणवीर सिंग म्हणून सांगेत बिकॉज रणवीर सिंग इज नोन फॉर हिज आउटफिट्स म्हळ्यार कांय जाता तो खंय आउटफिट घालून दी ते कॅरी करचे ग्रेस ताचें तें आसा सो आय कन्सिडर तुका पळयतना म्हाका तेंत फिलींग येता की तें कोडियल्स रणवीर सिंग म्हणून सांगल्यार इट इज अ कॉम्प्लिमेंट सो तशें कॉम्प्लिमेंट म्हणून तुका दिता आसतना तुवें तें आउटफिट घालचें विथ दॅट ग्रेस यू पुल दॅट थिंग न्हू तें पळयतना बारीच खुशी जाता
तेंत तुका पळोवन थोडी ट्रेंड फॉलोईंग आमच्या युथामध्ये मस्त आसा देखून तुका पळोवन आनी कोणी गलती जाला ते कावळ्याक मागीर मोराची भागाचेर काय बरे दिसतात सो डिक्सन तुका ते एक म्हणल्यार तुझे आउटफिट्स तू डिझायन करताय की वा देर आर सम डिझायनर्स ऑर समथिंग ओके हे मस्त जाणांनी विचारला आमचे कडेन कित्याक म्हळ्यार तुवें घालचे बरी आउटफिट कोणी घालना आणि ते तुका मात्र सोपता म्हणटात I don't know because म्हाका केदाळे हांवें तेंत म्हळें एकल्याच्या की what is the different thing I can do. So see, majorly how we look on the stage, that is also matters. आणि look म्हणताना केवळ चेडवां खातीर मात्र नाही, even there are a lot of options for men. Okay. आणि आता मस्त ट्रेंड जाला मेन्सच्या फॅशन स्टायलांत आणि हांवें आय थिंक 2019 हांवें स्टार्ट केलें फॅशन इंडस्ट्री ताचे उपरांत मस्त पॅजंट्स अटेम्प्ट केले त्या वेळा म्हाका कळलें की द फॅशन इज नॉट ओनली अबाउट युअर लुक इट इज एवरीथिंग दॅट हाव यू कॅरी तूं कशें उलयताय तूं काले न्हेसताय तुजें डेली रुटीन कशें आसा एवरीथिंग मॅटर्स तशें आसतना मागीर हांवें स्टार्ट केलें वाय आय कांट मर्ज टू थिंग्स होस्टिंग आणि फॅशन वट्टू घालें जाल्यार पीपल वील गेट अट्रॅक्टेड and definitely I have to look good in the stage म्हणताना बरं दिसचे बेटर न्ही म्हणून सांगून then I started with collaborating with several brands आणि 1 2 3 पुटी हांवें ट्राय केलें इनिशियली म्हाका क्रिटिक्स आयले तूं कालें चेडवां बरी ड्रेस घालताय तूं कालें ते केस धरन तशें चलताय ओके तुका शेंडी बांदीचे तशें बरो मस्त क्रिटिक्स येतात स्टार्टिंग ओके बट यू नो सेलिब्रिटीज ऑलवेज अंडर क्रिटिसिझम हांव ते चिंता आणि नेगेटिव्हिटी हांव सडावत पॉझिटिव्हिटी काडटा तशें आसल्यान ओके सांगू दीत म्हूण चिंतून आय यूज टू फॉलो आय नेवर गिव अप ऑन दोज थॉट्स आतां जाल्यार कितें जाल्यार नेगेटीव आयल्यार हांव तांतू सिरियसली नेगेटीव आसा की पळयता जर तर ना जाल्यार आय वील टेक इट एज अ चॅलेंज तशें आसतना आय कोलॅबरेटेड विथ द ब्रँड्स आनी तांणी रेडी आसली इन केस यू आर इन टू दॅट देन वी वील प्रोवायड यू द आउटफिट तशें मंत्रा IXC फॅशन विला म्हणून आसा मँगलोरान विच इज अ व्हेरी गुड फॅशन डिझायनर्स मेल अँड फिमेल आणि तांच्या पुरा आउटफिट्स म्हाका तांणी कोलॅबरेट बेजार दितात आणि आय ट्रायड ऑल द आउटफिट्स ऑफ देम अँड आय लव आणि तांकां म्हणचे आणि तांकां निकलू मल्पुनेट 10 डिफरंट डाव मल्पला वेरी अनपाडवा आणि एका पॅजंटाक हांवें घाल्लें की एक वॉर्ड लायक मेटेरियल पीस इट इज नथिंग जस्ट अ मेटेरियल पीस अँड इट इज लायक अ कम्प्लिटली सिल्वर अँड इट इज अ फॅशन इव्हेंट हांव घालतना चिंतलें लोक काल म्हणून बट ट्रस्ट मी एमंग्स all the 70 models I am the only host who was highlighted so that is thing and no way outfit try करचे म्हणून म्हाका लायक खुशी ओके तशें म्हणटाना द फॅशनाक तुवें एक तुवें स्टेटमेंट दिलें तूं नेगेटिव्हिटी आसल्यार पळयताय म्हणून आतां नेगेटिव्हिटी तूं आसल्यार ते खाण घेताय आनी क्रिटिसिजम तूं आल्यार खाण घेताय म्हणून पूण ताका एक हांव सांगूंक कशें कालें हांवें खंय वाचलें मनशांनी तुज्या फाटल्यान उलोवचें केदां लागीं म्हणून तूं मुखार आल्या वेळार मात तांकां फाटल्यान उलोवंक जाता काय सो ते एक पॉझिटिव्हली आमी खाण गेलीं जाल्यार आनी सेलिब्रिटींक असतात कमेंट आता तू कितल्याय व्हडल्या स्टारांक पळय इवन करण जोहर जावन दी वा कोणी मुव्ही स्टार्स पळया तांकां एक कालेमणी लोकांक सोशल मिडियार बरें ना जाल्यार एक जिबेची रोस काडूंक जाय सो आमी ते पुरो पळोवन बसल्यार आमकां मुखार वचोंक जायना देखून कोणें एकल्यान सांगलें एखाद्या वेळार एक तूं ड्रायव्ह करनासतना फाटल्यान पेटो बोंगता जाल्यार ताका ड्रायव्ह करूंक जाय ताका बोंगचें मात्र काम म्हूण सांगून सो वी हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द ड्रायव्हिंग तशें म्हणटाना तुवें फॅशना विशयान सांगलें एक्सपेरिमेंट करचें म्हळ्यार कुशें म्हूण सांगलें एक फन्नी सवाल म्हणून सांगेत आता तू एक केस दवरले एक शेंडी घालते काडांनी पुरो सोडले सुरवेर हें करतना मम्मी म्हणून रे का आले रे कारडे बरे सोडले वचून कटिंग करणे रे शेविंग करणे रे म्हणून एक्झॅक्टली सांगून तिने ऍक्च्युअली म्हाका खंयच्या म्हज्या स्टेपाक तिने नेगेटिव्ह केद्दाळे तिने सांगूना ओके आता युजली घरा कोणी मनी सांगतात तिने म्हज्या ल्हानतावन आज म्हूण सरी जाल्यार वॉट एवर द स्टेप आय हॅव टेकन तूं कर तुका ते सोमा दिसता जाल्यार तूं कर म्हणून सोडला हांव चिंता सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आमच्या सोसायटीन ती थोडी पेरेंट्स असतात वेर दे गिव ऑल द फ्रीडम बट भुरगीं जाल्ली आमच्या हातांत आसता की वेर हाऊ वी टेक इट आमी ते एडवांटेज जावन काण घेता मिसयूज करता ते आमच्या वयर डिपेंड आसा सो म्हाका गोत्तलें सी हर एकल्या मनशाच्या जिवितांत आय थिंक दॅट स्पून फिडींग आसो नजो ओके तांच्या जिवितांत कश्ट म्हणलें खालें म्हणून कळल्यार मात्र he will do something or she will do something म्हज्या जिवितांत एकटी म्हजो डॅडी सरल्या उपरांत हांवें मस्त म्हजी जर्नी कश्टान पळयला म्हज्या एज्युकेशनल फिजाक जाल्यार हांव एक ल्हानशा एका तोटाक कळव आसा न्ही खालें जास्मिनाच्या तोटाक वचून तें खाण 150 रुपीज म्हाका मेळटलें म्हज्या रजेन समर वेकेशनान मम्मी ओट्टू तिच्या घरकामाच्या कामाक आय एम व्हेरी प्राऊड ती एका टायमार तें काम करनाली हांव तिच्या ओट्टू घर कामाक
फोर व्हीलर पुसचे जाऊन दी गार्डना उदक घालचे जाऊन दी तांच्या घराच्या भुरग्यांक रजेर पडले आय हॅव नेवर एन्जॉयड माय समर वेकेशन हांव रजेर तांचे वाटेर ते पुरो पळयलां हांवें तशें आसतना हांव कश्ट पळयल्यान आय हॅव नेवर टेकन एनी ऑफ दी फ्रीडम एज अ एडवांटेज हांवें ते यूज केला तशें आसतना म्हणजे केस सोडटना जाल्यार कॉलेजींत पुरो म्हाका इल्ले प्रॉब्लेम येवन आसले तशें कॉलेजींत म्हळ्यार म्हाका इल्ले प्रिंसिपल ते पुरो सपोर्ट करनाले बिकॉज दे नो दॅट आय एम डुईंग इन दिस फील्ड म्हणून पूण तुमकां गोत्ता न्ही ते 2-3 स्टुडंट आसतना ताका सोडला मागीर हांवें कट केलें ट्रीम केलें वन्स माय डिग्री जाल्या उपरांत स्टार्ट केलें त्या दाडा गांवांत पुरो सांगून आसलें ताच्या केसाक चिंगम घालून सोडी तुवें फुल्ल कट करून सोडटा तो म्हणून इनिशियली दॅट डे यूज्ड टू से आनी तांकां गोत्तू ना न्ही अनलेस वी प्रूव इट आनी आतां सांगता तो डिक्सनाक केस ना जाल्यार ट्रेडमार्क नाही म्हणून सांगून तशें तुका पळोवन थोडी पेरंट्सांक म्हणूंक पुरो आरे डिक्सनाक पळोवन शिक रे ताणें केस सोडला तूं इल्ले केस सोडिल्ले उद्दर जा रे म्हूण सांगतेच कोण ना थोडे फावटी म्हजे कडेन इव्हेंटाक गेल्ले कडेन दिसता तूं केसाक काले पुरो घालते आमचे केस तितले बरे करून स्टडी रावना काले ते म्हजे एक क्वेश्चन आले की जाणा म्हाका आतां केस सोडून काले म्हणे आसा की टिप्स तुजे म्हणे सर्च रावले म्हाका एक एक्चुअली एक ऑफर आयिल्लें कोंकणी मुवींत आनी तांणी सांगलें की एक तुका रोल आसा पूण तान तूं एंड सीन अशें आसा की दॅट हिरो देदस्पोर जाता ओके पूण मम्मी कडेन पयलें सारलें काले वसाचे केस कट करता जाल्यार बिलकुल आसना मम्मी तो सपोर्ट आसा मम्मी फुल सपोर्ट देखून हांवें चिंतलें पळया सर्टन पॉयंट ऑफ व्यू बरें ऑफर आयल्यार काही जाल्यार म्हजे केस त्याग करूंक आयल्या दी हांव म्हणटलें करनाका कित्याक म्हूण सांगलें म्हाका तो केसांचो विशय उलयतना निहाल तावरो इंडियन आयडलाक फस्ट ताका ऑडिशनाक आयिल्ल्या वेळार ताका नेहा काकारान कोणें विचारलें एक दोडा निहाल तुका तुज्या केसा विशयान मस्त मोग म्हणून आयकला तुका केस दवरूंक लायक करताय की वा इंडियन आयडलाक येवंक लायक करताय म्हणून ताणें सांगलें हांव केस दवरूंक लायक करता म्हणून सांगलें तशें डिक्सन म्हणून सांगल्यार ही इज नोन फॉर हिज हेअरस्टायल आनी तुजे एक हांवें फोटो पळयले थोड्या दिसा आदी ते मान्यवराचे किंवा आय एम नॉट शुअर ऑफ द थिंग तुवें एक ते सुटा बरी घालून एक शॉलाचे घालून ते केस सोडन तुवें स्ट्रेटनिंग करणं बिंदी आनी पुरा घालून तुवें एक ते फोटो शूट केले ती म्हाका मस्त पसंद सो लायक यू लुक रियली गुड इन दॅट तशें हांवें आतां आमी MC विशयांत मॉडलिंग विशयांत पुरा सुमार उलयल्या थोड्या दिसा आदी हांवें तुजो व्हिडिओ पळयलो कलर्स कन्नडांत तुका धारावाहींत एक एक्ट करचे भाग मेळ्ळा सो लायक हाव यू गॉट इन टू दॅट तातूंत तुजो रोल कसो ते कशें जावन आसा लायक एक्चुअली मुझे नेक्स्ट मुझे अंतू फील्ड टच करूंक आसचें मुझें ड्रीम खंयचें म्हळ्यार एक एक्टिंग जाता आनी एक ड्रीम आसा केदाळे मागच्या देवा लागीं एक व्हडल्या नॅशनल टीव्ही चॅनलार तेंत हांवें म्हळें वॉट एवर आय हॅव डन इट इज ओनली 10%. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू पूण व्हडल्या एक नॅशनल टीव्ही चॅनलार येजे स्पेशली मुझे व्हडले ड्रीम आसा बिग बॉसाक एंट्री जायचे म्हणून आतां हांव म्हणटाय वेन आय वॉज इन कॉलेज ऑल्सो बिग बॉस आय एम फॉलोवर ऑफ बिग बॉस ओके and त्या रियालिटी शोक एंट्री जायचे म्हणून मुझी व्हडली आशा आज आमी मॅनिफेस्ट करया हांगा बसून लेट दॅट हॅपन हांव सगळ्यांच्या नांवान तुका एक मॅनिफेस्ट करता ओके आतां कितले सीझन 11-12 सीझन जाले की ओके नेक्स्ट 14-15 सीझना भितर आमकां डिक्सन बिग बॉसान पळोवंक मेळ्ळ्यार म्हजे भाग दॅट इज माय बिग ड्रीम हांवें आज म्हणजे बिग बॉस पळोवना बट डिक्सन आयलो जाल्यार हांव खंडीत जावन बसून बिग बॉस कन्नडा पळयता तुम्ही अशें सांगतना आय वॉज फिलिंग दॅट ओके हांव बिग बॉस येता कोण ना बट दॅट इज अ ड्रीम त्या खातीर मुझे एक फर्स्ट स्टेप जावन आसलें कन्नडा इंडस्ट्रीक ट्राय करया म्हणून आनी बँगलोराच्या आता रिसेंटली कलर्स कन्नडान म्हाका मेळ्ळें शांतम पापा इट इज अ क्रायम स्टोरी देखून 2-3 वर्सां पयलीं हांवें केला पूण वेनेवर म्हाका तांणी डेट दिता म्हाका सीझन हांगा ओके थंय गेल्यार एक 5 दीस 4 दीस ताकाच दवरचे वी हॅव टू ट्रॅव्हल टू बँगलोर एंड वी हॅव टू गो अकॉर्डिंगली तशें आसतना ह्या फावटी म्हाका मार्चांत खरेंच म्हाज्या सिजनांत ऑफर मेळ्ळें तशें अशें तूं येताय गी रोल मात्र तुका मेन रोल ना एज युअर फ्रेशर कॅन यू डू दॅट हांवें सांगलें ओके म्हाका कांय ना म्हाका ट्राय करूंक जाय म्हणून आनी इट्स अ क्रायम स्टोरी बेसिकली इट्स अ नेगेटिव्ह रोल आनी स्टोरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नेगेटिव्ह वेर गिव्ह अ गुड मेसेज अशें समाजान जाता अशें जाया ऑफकोर्स दॅट नेगेटिव्हिटी वी हॅव टू ऍक्ट आनी केलें ऍक्ट केलें आनी पीपल काले हांवें केलां तांतू पीपल हॅव लव्ड इट तांणी सांगलां बरें केलां वी वील वॉन्ट टू सी यू इन अ बिग स्क्रीन इन अ बिगर रोल म्हणून हांवें सांगलें दिस इज अ फर्स्ट स्टेप आय थिंक दॅट एक्सपिरियन्स वॉज क्वायट गुड आनी रिसेंटली आनी एकटी कॉल आयले म्हाका मेन रोल जावन करताय म्हणून बट अगेन इट इज क्लॅश्ड विथ माय इव्हेंट्स आनी ताच्या उपरांत म्हाका MTVचें एक ऑप्शन हें आयिल्लें तांचे एक रियालिटी शोक येताय म्हणून हिंदी रियालिटी शोक तेही म्हाका जालें दॅट इज डिसेंबर तो फेब्रुवारी म्हणून रावाचें म्हणून दॅट इज अगेन क्लॅश्ड विथ द इव्हेंट्स देखून गोत्तू ना इन केस बिग बॉस आयल्यार इतल्या टायमार आयल्यार गोत्तू ना काले तूं एक काम कर जे इव्हेंट्स मेळिल्ले आसा म्हाका दी तूं MTV कोसा इव्हेंट्स करता जायना बिग बॉस आयले जाल्यार इन केस बिग बॉस आयले जाल्यार गोत्तू ना म्हजे क्लायंट्सांक कशें रिस्पॉन्स करतात बिकॉज एवरीबडी फॉर देयर इव्हेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तांकां कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें आयकलां लायक तुवें सांगतना की लायक थोड्या हांवें आयकलां
थोडी मनशां इव्हेंटा खातीर तुज्या डेटी प्रमाणे तांची इव्हेंट चेंज करूंक रेडी आसतली मनशां की आमकां डिक्सनंत जाय तोच आमकां जाय म्हणून कित्याक तुजी हवा आतां तशी आसा. सो आय एम रियली प्राऊड ऑफ दॅट थिंग. आनी तुज्या आनीक फील्ड तुज्या मोगाचे डान्सिंगाचे कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या सेक्रेट हार्ट इस्कॉलान तुवें भुरग्यांक डान्स शिकोवन तांचे कडेन ते काडले व्हिडिओ आनी पुरा बारीच व्हायरल जाल्ले. सो तुका डान्साच्या फिल्डांत तुका कशी इंटरेस्ट आयली, फॉर्मल काही ट्रेनिंग केलां गी वा तुजे डान्साच्या फिल्डांत मुखार चिंतले काही आयडिया आसा गी? सो अबाउट दॅट. एक्चुअली हांवें म्हजें फील्ड सुरू केलें डान्सांत एज अ डान्सर देन एज अ कोरियोग्राफर. सो डान्स स्टार स्टुडिओ म्हणलें म्हजें ओन स्टुडिओ आसा आमच्या घरा फाटल्यान. ल्हान आमी जलांत सुरू केल्लें, देन इट वील शिफ्टेड टू माय आंटीज हाऊस. ताचे उपरांत म्हजें ओन स्टुडिओ केलें. आतां तें चलते आसा. इट्स बीन 12 years नाव. आनी कोरियोग्राफ पयलें डिक्सन फुल फ्लेज डावन MC जावच्या की पयलें डिक्सन वॉज अ कोरियोग्राफर. हांव सादारण एक 9 इस्कॉलांनी शिकयतलो मँगलोरच्या. बट डे बाय डे हांव अंतू बिझी जाल्ल्यान हें सोडिचें पडलें. त्यामुळे दोनांयकी मॅनेज करूंक जाय. बोथ द फील्ड आर वेर यू गिव अ डेडिकेशन अँड कमिटमेंट. त्यामुळे इस्कॉलाचें म्हणटा आसतना तें 10 o'clock म्हळ्यार 9:45 तुवें पावचें पडटा. भुरगीं राखतात, टिचरां राखतात, पिरियड आसता. तशें आसतना आमी तें कांय कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. MC जाल्यार तशेंच 7 वरार म्हळ्यार 6 o'clock ते रावचें पडटा. क्लायंट आसतात, पुराय राखतात. तशें दोनी हांवें काण गेलें जाल्यार म्हाका बरो पडटलो म्हणून सांगून न्हू. लास्ट इयर तो इल्लें उणें उणें कर लास्ट एक एन्युअल डे आसलें सेक्रेट आर्ट्साचें वीच वॉज अ व्हेरी बिग हिट. आनी तेंय हांवें नवें इम्प्लिमेंट ट्राय केलें. स्टाफांक स्टुडंट डान्स आनी सिस्टराय आसली. आनी सिस्टरां तांचें कॉन्व्हेंट सोडून इस्कॉल येताना दे आर द टीचर्स. सो टीचर आनी स्टुडंटा मदें कालें बांद आसा म्हणून पयलीं आमकां बें दिसलें सिस्टरांक काही म्हणजे डान्साक घाल्लें काले कोणी म्हणटात कोण ना म्हणून. बट वी गॉट अ व्हेरी गुड एप्लॉज सेइंग दॅट इज अ टीचर अँड स्टुडंट हाऊ दे आर बॉन्ड हॅज टू बी क्रिएटेड म्हणून. आनी इट वॉज अ व्हेरी गुड हिट. ओके. ह्या वर्साय म्हाका करूंक जाय बट ड्यू टू सम टाइम पावना. सो डिक्सनाक वॉचांतले काल दिसाचे 24 गंटे पावना 48 गंटे म्हणून ताची ऍक्टिव्हिटी खातीर. ओके. आतां इतलें पुरो आसतना तुका टायमार जेवंक जावंचे तुजें हेल्थ तूं कशें मेंटेन करता म्हणल्यार तुका टायमार न्हिदोंक जाय. इव्हेंट्सांनी पुरो आसतना कित्याक त्या दिसा हांवें तुका फोन करताले सकाळीं 10:30 वरार हांवें तुका फोन केलें. बट तेणी देशा दोळ्यांनी हॅलो म्हणून सांगतना म्हाका कळलें ओके राती पुरो इव्हेंटार की शूटिंगार आसतलो आनी पुरा म्हणून. सो हाऊ डू यू मेंटेन युअर हेल्थ? ओके. हेल्था विशयान सांगचें जाल्यार पयलें डान्साचें आसतना डान्सर्सांक टायमाक फूड कांय घेवचें मस्त इम्पॉर्टंट कित्याक म्हळ्यार आमकां एनर्जी तितले जाय पडटा. आनी पयलें पुरा थोडे फावटी 2 वरांचें जेवण म्हाका करूंक जाता नासलें कित्याक म्हळ्यार एका दिसाक 6 इस्कॉलांक वचचें आसलें. थोडे फावटी 8 इस्कॉलांक वचचें आसलें. 8 घंटे काणगे जालें. तें हांव हांगा मँगलोर तावन आनी एक कडेन येताना तें लंच ब्रेक मूक जालें. तशें आसतना सांजेर वचून जेवचें आसलें. बट आय एम अ व्हेरी फुडी पर्सन. मस्त खाता हांव. मस्त नमनेचे ट्राय करचें म्हळ्यार म्हाका मस्त पळय तुज्या स्टेटस संपूर्ण आसता. एक दीस चीज केक आय थिंक यू हॅव अ स्वीट टू. तुका स्वीट्स म्हळ्यार मस्त लायक. आनी काले हांव 2 पाराचे खायना ते रातीचे ओट्टूक मेळोन खाता तशें. आनी आय एम नॉट लायक अ पर्सन फिटनेस वचचें पूण 4-5 वर्सां हांव चिंते आसा जिम्माक वचचें म्हूण पूण आजुनी जावना. दॅट इज पूण आतां जाल्यार MCच्या टायमार जाल्यार नाव एक 2 years आतां हांव इल्लें हांवें हेल्दी फुडाच्या विशयान चड कॉन्सन्ट्रेट दिवन ट्राय केलां. म्हळ्यार डे बाय डे आमकां प्रायत जाता. आमचें लूक वील नॉट रिमेन सेम. सो फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूण जाल्यार एटलिस्ट ह्या वर्सा जाल्यार एक जिम्माक हिट करीत आसा. ओके. तुका हेल्था विशयान काल आसा जाल्यार तुवें म्हाका येवन मेळ्ळी म्हज्या क्लिनिकांत हांव तुका मागीर हेल्प बिकॉज आय एम ऑल्सो नॅचरल आमी नॅचरल थेरपीन आसा जाल्यार कम एंड मीट मी. म्हाका इल्लें बिझनस दिल्यार बरी जाता. म्हाका काले म्हळ्यार एक सेलिब्रिटी टिप्स आसा की लायक अशंत यंग एंड एनर्जेटिक रावचें जाल्यार काले ते खालें गो. हांवें कॅमेरा मुखार सांगिना हांवें तुका मागीर मेळया जायना गी. मागीर ट्रेड सिक्रेट हांवें मुखार सांगूंक जायना रे. आमी अशें उलया जायना गी. तशें म्हाका एक सांगेत म्हजो एकलो स्टार क्लायंट म्हणजे सेलिब्रिटी म्हाका क्लायंट जाला म्हणटा म्हजे इल्लें बिझनस इम्प्रूव जाता. तशें ओके. आतां आमी एक सिरियस नोटार सांगचें जाल्यार डिक्सन इतलें पुरा करता. आतां तुवें ह्यात फिल्डाक येवन आतां तुवें सांगलें मस्त दुबळी खायता तुवें सुरू केलें मस्त कश्टान दीस पडलेले कॅटरिंगान तूं काम करतलोय आनी सकण म्हणचे काम तुवें केलें. सो आवर जर्नी इज ऑलमोस्ट सिमिलर. आमी काही कश्टांनी दीस जाल्ले पूण आतां इतलें पुरा आसो न्ही. आतां डिक्सन एका हंताक पावला. थोड्या तेंपा आदी ताणें स्वंत घर बांदून काण गेलें. आतां पोर ताणें नवी गाडी काण गेली. सो वॉट मोर लग्जरी म्हळ्यार तुका मुखार एक कालें म्हणून तुवें चिंतलाय म्हळ्यार तुजी आशा आसा लायफान कित्याक तुज्या एक इंटरव्यून हांवें पळयलें म्हज्या मम्मीन म्हजे खातीर मस्त कश्ट काडला ती काय बरें लायफ दिवचें म्हणून तुजी आशा आसली आनी तें आतां तें दिवन आसाय. सो वॉट प्लॅन्स म्हळ्यार मुखार तुका कालें कितें आशा आसा तुजी? करेक्ट. घर या गाडी या बंगार कितें आसा ते सकडी हांवें चिंतलां हांवें खंयचेय ताचे विशयान ड्रीमूच दवरूनातलें. ओके. दॅट इज ऑलरेडी मनशाक एक जाय जाल्लें एक संगत कितें जाय आमच्या डेली रुटिनाक आनी आर लायफस्टायल इज लायक दॅट.
देखून घर एक जायचे म्हणून व्हडले ड्रीम आसलें गाडयेचे ते पुरो मागीरचे विषय बिकॉज दॅट इज रिटेड फॉर द प्रोफेशन पूण आमी पयलें आसलें घर आनी आतां आसचें घर पळयलें जाल्यार हांव खंडीत जावन सांगा जे एफर्ट आनी देवाचें बेसांव म्हणून सांगीत मस्तू देवाचें बेसांव मस्तू मेळ्ळां म्हाका कित्याक म्हणजे हांव चिंता हांवें दिल्लें सर्वीस भुरग्यांक जावं पुरो या हांव स्पेशली भुरग्यांक शिकयतलो आनी ती हात जोडून मागतली आमच्या सराक अशें अशें दी अशें अशें करा म्हणून सांगून हांव HIV भुरग्यांक तांकां शिकयतना ती हात जोडून मागतले आमचो सर आसा म्हजे बर्थडे दीस जावं दी खंयचे दीस जावं दी आजुनूय जाल्यार त्या भुरग्यांनी म्हाका उडास दवरला आनी तांचें मागणें आनी बाळक जेजूचें बेसांव म्हणून सांगीत हांवें 2 वर्सां पयलें त्याच म्हज्या आदल्या घरा बसून म्हजे कडेन कांयच बजेट ना कोविड जाल्लें मात्र आनी हांव डन माय हाऊस आफ्टर दी कोविड जाल्या उपरांत केला विच इज इम्पॉसिबल वन पूण कोविडा वेळार हांव घरा बसतना देवा लागीं मागिल्लें म्हाका मुखलें क्रिसमस कितें आसा मुखलें क्रिसमस हांवें सेलिब्रेट करचें जाल्यार नव्या घरा करचें म्हाका कालें गत्तुना तुवें तुजें बेसांव म्हाका दिचें आनी सतत मागतलो येत्त बाळक जेजूच्या तेंपलांत आनी बाळक जेजून मस्तू म्हाका तांतूं हेल्प केलां आनी ताचें मागणें केल्यार मात्र पावना एफर्टी जाय मस्त एफर्ट घाला हांवें थोडे पुटी पोटाक जेवण नासतना सकाळीं 7 वरार बैसरल्यार राती 2 वरार आयिल्ले आसा डान्स एमसी कोरियोग्राफी फॅशनाक वचूं फोटोशूट कर खंय जाल्यार एक 2-3 हजार मेळटा जाल्यार थंय वचून इन्फ्लुएन्सिंग कर तें पुरो करतलो पुरो करून हें हांवें केलें आनी मुखलें म्हजें ड्रीम एक तुमकां ऑलरेडी सांगलें I wanted to see myself as a big achiever. हांवें केलां कितें दॅट इज जस्ट 10%. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू तें एक व्हडलें ड्रीम आसा आनी लास्ट टायम एक इंटरव्यून सांगलें म्हजी व्हडली आशा आसा कित्याक म्हळ्यार आय लव किड्स भुरगीं म्हळ्यार म्हाका मस्त लायक हांव म्हजें मस्त टायम स्पेंड करचें भुरग्यांक आवडटा तशें आसतना म्हजी व्हडली आशा आसा जर तर देवान म्हाका फावो केल्यार बरी एक आश्रम बांदपाचें आनी त्या आश्रमांत मस्त भुरग्यांक हांवें पोसाचें आनी सांजेचें त्या भुरग्यां वांगडा टायम स्पेंड करचें तांकां खंय म्हूण आपोवन व्हरचें दॅट एक सिनारियो करीचें म्हणून व्हडली आशा भुरग्यांचें एक आश्रम बांदीचें म्हणून दुसरी खंयचेय म्हाका म्हूण सांगून हांव व्हडली आशा ना कित्याक देवान म्हाका पुराय दिलां जें कितें हांवें केल्ल्याक म्हाका नांवाचें दिलां म्हाका पयशांची गरज कितें आसलें ताकाय म्हाका फावो केला आनी आतां कितें आसा म्हज्या तावन कितें जाता तें करूंक हांव आशेतां जर तर तुमी सांगलें बरें इन केस हांव बिग बॉसाक गेलो या रियलिटी शोक गेलो कितेंय तातूंत म्हाका येता जाल्यार म्हजें कितें आसा हांवें करून दवरलां जें कितें आसा म्हाका आनी भुरग्यां खातीर या खातीर करची व्हडली आशा आनी दॅट पिक्चर म्हज्या मोतीन आसा एक बरें आश्रम दॅट इज ऑल्सो ओल्ड टिपिकल आश्रम तांतूं मस्त झाडां आनी तांतूं भुरग्यांक दवरून तांकां पळोवचें आनी हें थॉट हांवें भायर गेल्ल्या वेळार लास्ट टायम मस्त जाणांनी म्हाका एप्रोच केलें बट एप्रोच करच्या की दॅट डेस्टिनेशन पावच्या की मस्त व्यत्यास आसा देर आर लॉट ऑफ फॉर्मॅलिटीज फॉर दॅट सो या होप सो खालें जाता पळय तुवें आतां उलयतना सांगलें म्हाका इन्फेंट जिजस ह्या जाग्यार ह्या श्रायनान तुवें कितें मागलें तें तुका देवान दिलां म्हणून आनी ह्या जाग्यार एक पावर आसा की तांकां मस्तो अजापां घडटात आनी तुवें आज कितें ह्या जाग्यार बसून सांगलें ते मॅनिफेस्ट खंडीत जावन एक मॅनिफेस्टेशन म्हणजे आमी काणगेत कित्याक ह्या जाग्यार अजापां घडल्यांत आनी ह्या जाग्यार तुवें खऱ्या काळजान कित्याक म्हळ्यार तूं आज कालें मागोन आसाय तें तुज्या स्वार्था खातीर न्ही तुज्या स्वार्थाक आनी केदार आमचो स्वार्थ ना आमी कोणाकी बरें करूंक पळयता देवाचे आशिर्वाद खंडीत जावन आसता कित्याक डिक्सनाक जे हांव वळखता इतल्या व्हडल्या एका प्लॅटफॉर्मार तूं शायन जावन आसल्यार तुजी ती खालतीकाय आसा पळय डिक्सन तुका खंडीत जावन तुजी कितें स्वप्नां आसात खंडीत जावन रियलायज जातली आनी तूं त्या एका हंताक पावता आसतना परतून एक तुजी इंटरव्यू काडपाचे भाग म्हाका मेळ्ळो न्ही म्हणून हांव आशेतां खालतेपणाचें सांगचें जाल्यार आतां नॉट ओन्ली दॅट म्हजे कडेन आज सामून हांव दाखोवचें म्हूण न्ही म्हजें तें बाय नेचर हांव पयल्यान हांव तशेंच म्हाका कोणी म्हज्या कॉलेजींत आसतना जावं दी या स्कुलांत आसतना जावं दी टीज केलें जाल्यार या जोर केलें जाल्यार आय एम नॉट अ पर्सन टू रेस्पॉन्स फॉर दस हांव जस्ट आयकतां हांव वयगी तितलेंत म्हणजे म्हाका खंयचेय आतां हांव एकांत विन्न जालो या खंयचेय टायटल मेळ्ळें I will take it only for 24 hours. I will carry it, but I will not keep it in my head and saying that, oh, I want to win zalo. Ani maka kanchei naka so तशें नाही. This is done. Next कालें करताय म्हणून ते म्हज्या मोतीर आसचें आनी मस्त प्रयत्न करता नॉट ओन्ली प्रे यू हॅव टू एफर्ट इज आय आनी कितेंय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा जाल्यार मायट बी इट इज अ बेज वन ल्हान आतां थोड्या फावटी रिसेंटली थोडी सांगूंक पुरो डिक्सन ल्हान फंक्शन करना या तो उण्या बजेटीक येना तशें म्हणून सांगून बट खुद्द म्हजे कडेन कॉल करून उलयल्यार मात्र कळटा की म्हजें बजेट कितलें हांव कितलें कित्याक म्हळ्यार थोड्या फावटी सांगल्लें आसा डिक्सन तो हाय फाय जायबा तो घालता ड्रेस तितले तो लास्ट टायम कोणें सांगलें काय काले डिक्सन गेम करता आनी गेमाक सोरोय प्रायस दिता आनी ही चार्ज 35,000 म्हणून सांगून बट
डायरेक्टली यू कॉल मी अँड आस्क वॉट इज युअर बजेट. आम्ही कितलीं इव्हेंटां केल्लीं आसात तांकां एफर्ट करूंक जायना जाल्यार आमी तांकां सांगलां तुम्ही सांगा तुम्ही 20,000 पे केला म्हणून, तुम्ही सांगा तुम्ही 25,000 पे केला आमचो, तुम्ही सांगाचें म्हूण कांय ना. लायक दिक्षानान आमकां उणें केलें ताका केलें तुमचे प्रॉब्लेम कितें आसा दॅट इज क्लायंट अँड यू. थर्ड पर्सनान कोणें सांगलें तें आमी आयकून तांतूं कांय फायदो ना. सो वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू कन्सर्न डिक्सन डिरेक्टली कन्सर्न डिक्सन रादर दॅन टू आस्क समवन एल्स. करेक्ट. कित्याक म्हण सांगल्यार ते फिल्डान कितें जालें तशें डिक्सन कांय जाता एक मनीस खंय हायटाक एका बऱ्या हाका पावलो जाल्यार आसा पळय ताका उलोवचें पडलें म्हळ्यार तें इट इज नॅचरल. आतां कोणीय मनीस जावं दी तो एक बरें कार्य बरेंच म्हणून जालें म्हणचे अरे 100 जाण तुका बरें म्हण सांगिना तातूंत काले म्हूण एक क्रिटिसिजम आसतात आनी तें आसाच. वय कित्याक म्हण सांगल्यार हांवें सचिन तेंडुलकर आमचो क्रिकेटीचो देव म्हणून ताका सांगतात ताच्या लायफा विशयान हांवें आयकल्लें. ताचो कोच ताका केदाळे तुवें कितलें बरें खेळ्ळा रे सेंच्युरी मारून कालें कोच ताका केदाळे बरें म्हणनातलो काय. तशें म्हजी मम्मी आसा तिणें तशें हांवें खाली रांद ती बरी रांदपीण तिचे बरें रांदप बरें जाता पूण हांवें खाले रांदून दी ती म्हाका केदाळे बरें जाता म्हण सांगिना. एक दीस म्हाका बरें राग हांवें सांगलें मम्मी हांवें खालें पुरो करून दिलें तूं एक दीस म्हाका बरें करून म्हणाली भुरग्यांक केदाळे हांवें बरें जालां म्हूण सांगून नजो कित्याक म्हूण सांगलें तें सांगलें जाल्यार आसा पळय तुमी आणखी मुखार खंयचें सोडून सोडटात आमी क्रिटिसायज केल्यार मात म्हज्या मम्मीन म्हणजे इतले व्हडले रियालिटी शो ती पळयता आनी ते बसून म्हाका जोर करता. मागीर तुजो व्हिडिओ पळयलो मम्मी वाटू बारी तू काल्याक मध्ये वचून उलयताय तांच्या मध्ये वचून उलयता म्हणजे कामच न्ही मम्मी इले काल्याक गोत्ताय सकाळी कोंडडकन पोत दवरल्यार आसा पळय भुरगीं उद्दार जायना. सो तुज्या मम्मीन तिचे कस्ट काल्या म्हूण सांगल्यात. सो आमी कस्ट आतां देखून आमी थोडे फुडें पेरंट्सांक सांगता तुमच्या भुरग्यांक तांचें काम तांकां करूंक सोडा कित्याक म्हणल्यार आतां मस्त पॅम्परींग करतात. पयलें पुरो आमकां सोमा मार पडटा मम्मीचे मार केले गी मम्मीचे मार तितले पडोनात. एपटी आसतना मात्र ल्हान आसतना पडोल्लें कोणा पूण तेय म्हाका उडास ना मम्मीन मारन म्हाका अशें शिकयलां मारन पूण अशें बायलान हांव मेंटली मस्त मार केला. ते सोड्या दी हांवें म्हळ्यार अशें म्हणटा पोखरीपणा खंयचेय ना कित्याक म्हण सांगलें लायफान तुका ते ऑपॉर्च्युनिटी दिवं कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणार तो मस्त मॅच्युरिटी कित्याक जाता म्हळ्यार हांवें म्हज्या लायफान पळयलां ल्हानपणार कोणच्या भुरग्यांक मस्त कस्ट पडटा तेणी परा ऑटोमॅटिकली लायफ म्हळ्यार कितें म्हणून सांगल्यार भोव ल्हानपणान आमी शिकतांव जाल्ल्यान मुखार कित्याक म्हळ्यार आमी आतां थोड्या टायमा आदी आमी उलोवन आली तुज्या मम्मी कडेन उलोवन आसा ती म्हणाली आमी कडले कस्ट जाताना म्हळ्यार आतां एक थोडे पटी भुरगीं काल जातात ह्या फिल्डाक आनी परत सडावत जावन कोण टीव्ही फिल्डाक वा या कम टू द लायमलायट म्हणटात पळय तले फिल्डाक आयिल्ली हात चुकून वेचे वा पाड हातांनी पडचे बार इझी आसता. बट डिक्सन ती म्हाका म्हणाली तुजी मम्मी म्हणाली डिक्सन आमचो तसो न्ही ताचे वेर म्हाका संपूर्ण भरवोसो आसा म्हणून आनी ते एक बरेंपण आतां इतल्या व्हडल्या टीव्ही स्टार हितून जावन आसाय बट तूं एक तुजे गुण तुजे शिगूण तुजें ते बेजीक तुजे मौल्य तुवें कितें आसात ते केदें कसो सोडूं नये. सो ताका ताचे विशयी कितें सांगते म्हाका काल्याक म्हूण सांगलें तेंत बेसिकली हांव खालें कितें आसा मेजर म्हणटात जरावती सांगतात वॉट इज युअर इन्स्पिरेशन टू बी वॉट एवर विजय डिक्सन टुडे म्हणून हांव ऑलवेज सांगचें कस्ट कितें आसा म्हूण कळाचें सोसायटी कितें म्हूण कळाचें सकाळी तुका मेळटा म्हणून सांगल्यार तुका फाल्यां सकाळी तेंत म्हणटात न्ही काल्या म्हणटात ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ म्हणून सांगून सकाळी आसा जाल्यार कोण देवाक मानवता देखून सकाळी तुका मेळना म्हणून सांगल्यार लायफस्टायल काल्या आसा लायफ म्हळ्यार काल्यांक गोत्तू ना न्ही. तशें आसतना म्हाका सकाळी म्हाका फेस करूंक मेळ्ळें म्हज्या लायफस्टायलाक म्हणजे म्हाका एक रजा नातिल्ली म्हाका एक समर हॉलिडे ना तुका खंय एक भायर भोवंक जाय म्हळ्यार तें ना पूण म्हज्या मम्मीच्या दनयांनी म्हाका मस्त केला कित्याक म्हळ्यार म्हज्या एज्युकेशनाक जावं दी या म्हज्या तांच्या भुरग्यांक पळयतना ताच्या भुरग्यां बरी म्हाका तांणी ट्रीट केला. म्हज्या सस्समार आसतलीं कोण आसात म्हजे नेबर्स जावं पुरो म्हज्या आंटीन जावं पुरो तांच्या कश्ट आसलें जाल्यार म्हज्या कश्टाक तांणी स्पंदन दिलां. आनी म्हज्या कॉलेजीन जाल्यार इवन पदवान जाल्यार या म्हज्या हांव शिकलो कन्नडा मिडियमान जाल्यार टिचरांनी मस्त जाणांनी म्हाका सांगात दिल्लो आसा. सो तांणी दिल्ल्या त्या टायमाक आनी रिसंटली जावन 1.5 year पयलें I was undergone with some mentally problems. म्हळ्यार मेंटली प्रॉब्लेम म्हळ्यार इल्लें डिप्रेशन कांय म्हणून आसलें आनी त्या मोमेंटार तुमकां 12 वरार 1 वरार कॉल करून तुका आज न्हीद पडला की मनिसारचो मनीस मेळ्ळो जाल्यार ही इज द व्हेरी व्हॅल्युएबल पर्सन इन युअर लायफ. करेक्ट. ओके तुमचे वट्टू खाताना जेवतना या तुमचे वट्टू भोंवतना या तुमच्या संतोषान आसचो मनीस ही हॅज टू बी देर ऑलवेज इन युअर सॅडनेस. पूण म्हाका त्या सॅडनेस दीज हॅपी पीपल वेर नॉट देर. म्हज्यांत आसली सम अननोन पर्सन सम रॅन्डम पीपल तूं आज कसो आसाय तूं हरशें आसचें बरी नाय काल्याक अशें जालें तुज्या लायफान फाल्यां मेळ तुजे वटेन म्हाका वचून उलयचें आनी दॅट पर्सन टेक्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टन्स इन युअर लायफ. सो हे पुरो संगती आसात न्ही म्हज्या लायफार चिंता आमी मनीस कांयच न्ही. करेक्ट. आमी कितें करता आमचें डेयली रुटीन आमी कशें आसा
फाल्यां सकाळी मांड्यांतलो एक सीर तिशेन जाल्यार मनीस गेलो वॉट एवर द चार्म वॉट एवर ते गेलो तो पूण आमी कितें बरें उतर आतां तुमी म्हजे कडेन सांगता दिक्सन तुमचे गुण बरे आसा तूं घालतो आसाय दिस मॅटर्स अ लॉट फॉर मी रादर दॅन द मनी रादर दॅन दी रेप्युटेशन दिस मॅटर्स अ लॉट फॉर मी तशें तुजी जर्नी पळयत आसतना म्हाका अनेक मनशां सोडास येता कित्याक म्हळ्यार तुजे बरीच एक जर्नी सुरू करन आज एक टीव्हींत एक व्हडले मॉडल जावन अशें अनुश्री म्हणजे कोडयाळच्यान कित्याक पोरत ताचे विशयान हांवें पॉडकास्ट पळोवन आसली तशें ताची जर्नी आनी तुजी जर्नी ऑलमोस्ट सिमिलर ताका ल्हानपणा ताच्या बापाय सोडून गेलो आनी ते तुझ्या नम्म टीव्हीत आवनंतर त्या फोळीन कार्यक्रमात आवनंतर सुरू जाले आणि आज कन्नडाचे बेस्ट अँकर पैकी नाव काडटा फर्स्ट अनुश्रीचे नाव काडटात आणि नेक्स्ट त्या एका पोझिशनाक डीजे आमचो विजय डिक्सन येवन दी म्हणून हांव आशा येता सो ना खंडी जावन येतलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका तुजे केपेबिलिटीज हांवें तुका पळयला कित्याक पदवान तूं शिकतना जाय पदवाचें तुवें नाव काडलें पदवा कॉलेजींत शिकतना जाल्यार सकट भुरगीं जॉली करताली खंय भायर वच्चे आनी फ्रेंड्सांनी गम्मत करचे आनी पळयल्यार डिक्सन एका कोणशाक बसून आसतालो म्हळ्यार फ्रेंड्स वांगडा आसतालो वय एक बट आमी लेक्चररांनी केदाळ एक बरो स्टुडंट म्हणून एक नाव काडटना डिक्सनाचें नाव खंडीत जावन येतात सो म्हाका ते बारीच खुशी आनी एक हायपोथेटिकल क्वेश्चन तुका एखाद्या वेळार देव तुका दिश्टी पडोवन वा तुका एक टायम मशीन मेळ्ळें जाल्यार तुज्या लायफान पार्टी वेचे एक चान्स तुका मेळ्ळें जाल्यार तुज्या लायफांतले एक खंयचे संगत तूं चेंज करूंक वा डिलीट करूंक वा समथींग लायक दॅट तूं करूंक आशा येता ओके एक इन्सिडेंट तुका दिसाचें जाल्यार एक इन्सिडेंट म्हज्या जिवितांत दिसा डिलीट करूंक आनी आसो दी म्हणून तुमकां दोन ऑप्शनां दिलीं जाल्यार एक विशय हांव डिलीट करूंक आशा येता की हांव चिंतलो म्हज्या जिवितांत म्हाका पयलें एक्सपेक्टेशन मस्त आसलें ओके लायक ओके हांवें हें केलां अच्छा ताव न्हू अशेंत म्हाका जावंक मेळाचें म्हणलें तें आसलें इट्स 2-3 years बॅक तें हांव डिलीट करूंक आशा येता बिकॉज एक्सपेक्टेशन हर्ट्स अ लॉट लायफान तातूंत म्हाका मार पडला आणि आता हांव बदलला आणि नाव आय एम लायक हॅपीएस्ट पर्सन वेर हॅपीनेसाचें कंट्रोल म्हज्या हातांत करेक्ट पयलें म्हजें तशें नासलें करेक्ट ओके दॅट आय वॉन्ट टू डिलीट इन माय लायफ आनी एक संगत पार्टी हांव वाडोवंक चिंता म्हणून जाल्यार आमचे फॅमिली म्हणून चिंता करेक्ट ओके आय लव दॅट जॉयंट फॅमिली मस्त जाण आनी एक ट्रिपाक येचे फंक्शन करचें क्रिसमस येतना सगळ्यांनी मेळून एक सेलिब्रेट करचें आय लव दॅट ते एक देवा कडेन मागोवंक आशा येता ओके फायन कित्याक म्हणून सांगल्यार तूं हरयेपटी उलय तुज्या फॅमिली विशयांत म्हळ्यार एक बॉन्डिंग कित्याक म्हळ्यार तूं मनशांचो मोगी कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां आतां तुवें तुज्या तेका क्लासमेटांचे काजार तुवें होस्ट केल्ले दिव्या आनीक निखिलाचे काजार तुवें होस्ट केले ते सगळे प्रोग्राम ती म्हजी स्टुडंट जाल्ल्यान आनीक म्हाका वळख आसा जाल्ल्यान ते तुज्या फर्स्ट प्रोग्राम हांवें लिटरली लायव्ह बसून पळयल्लें आनी त्या दिसा हांवें म्हज्या न्हवऱ्या कडेन सांगलें एक होता हांवें म्हज्या न्हवऱ्याक सांगलें जे दीस गाय इज गोईंग सम प्लेस ओ चेडो ताच्या लायफांत एक स्टेटमेंट करूंक किंवा एका हट्टान हांव ह्या जाग्यार पावता म्हणून दृढ निश्चय करून येयला आनी पळय तो खंय नानांचे काजार ऑलमोस्ट 2 वर्सां जावंक वता येतात अँड यू आर आनी हांवें ते काले त्या दीस सांगलें तुका हांवें सांगो ना बट आतां तुका सांगता तसा पूण हांवें ते काले सांगलां आज ते नीज जालां आनी डिक्सन आज तुज्या उठूक हांव बसून उलयली म्हाका एक आमी एक टीव्ही शूट करना आसा म्हूण सांगून म्हाका बगून जस्ट लायक अ कॉन्वर्सेशन सो डिक्सनाक आतां तुज्या बरी आतां सुमार जाणां ह्या फिल्डाक येवंक अशें येतात म्हळ्यार मॉडलिंग जावं दी टीव्हीक जावं दी येवंक अशें येतात वा MC करूंक जाल्यार अशें येतात कित्याक म्हळ्यार सुमार MC आतांची हांवें यंग थोडी पळयली थोड्यांक दे हॅव टेकन इट फॉर ग्रांटेड म्हळ्यार आतां MC करूंक आमकां एक पयशे दितात आमकां एक मायक मेळ्ळे तक्षण कोणूय उलयत म्हणल्यार बरी येवन करतात आनी थोडे फावटी काम जातात तांकां इतली सिजनाक इतली फंक्शन आसतात की सकट फंक्शनाक इट इज द सेम थिंग कॉपी पेस्ट हांगा कांय सांगतात तें वचून तेंचं सांगतात हांवें चडावत म्हणचें कांय गे म्हणून सांगल्यार आतां आमकां एमसीक आतां हांवें MC करता हांवें फिल्डांत आसा तशें म्हणून आमकां एमसीक काम जाता आमच्या 1000 फंक्शनां पैकी दॅट इज वन ऑफ द प्रोग्राम बट त्या कुटुंबाच्यांक त्या फंक्शन करतल्या मनशांक तांच्या एका जिविताचे ते प्रोग्राम तशें म्हणटाना MCनी कशें जागृत आसचें तांणी एक तूं मस्त जागृत आसा क्लायंट्स वांगडा तुका बरें रिलेशनशीप आसता तें तांणी तांची प्रोग्रामां कशीं बरें करून काण घेत आनी तांणी तांच्या फिल्डांत कितें चेंजीस हाडी येता कितें बरें करी तांकां तूं एक कलो संदेश दिवंक आशें हें हांवें आदलें सांगलें आतां थोडे फावटी मेजर अशें कमिटमेंट्स ओके आतां येदोळ म्हणसर जें कितें हांवें केलां MC स्टिक जावन आसलो आतां म्हाका थोडे इंटरनॅशनल कॉल्स येतात ह्या सिरियलाचे ऑफर्स येतात ते पळय येताना हांवें हांगा क्लायंटाक सांगून तें दोनशे बरी ना दॅट इज द मेजर वेर आय लेफ्ट सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी सांगले बरें आमकां हजारांत ते एक फंक्शन पूण तांकां तांच्या जिणेंत एकच फंक्शन आनी म्हाका तांणी बूक केला या तुमकां तांणी बूक केला जाल्यार तांणी तुमच्या तोंड खालें की बरें पळोवनूच बूक केला आमकां MC जाल्यार असोत जाय यंत जाय अशेंत जाय म्हणून सो दॅट थिंग एका फंक्शनाक आमी लाखा वयर खर्च करूंक पुरो
माइट बी डेकोरेशनाक सोऱ्याक केटरिंगाक हर एक सेगमेंट इम्पॉर्टंट सक्कडी मॅनेज कर सक्कडी खर्च कर ते सक्कड कार्य व्हरतलो ते सोमा व्हरना जाल्यार एव्हरीथिंग डजंट मॅटर ते हर एकली उलयतात पूण ते फंक्शन 3 घंटे बसून पळोवचे त्या एमसीक आनी फंक्शनाक तशें म्हणटाना आमी कितलें तें बरें करता आनी ते तांकां तें खर्च केलें मॅटरच जायना फंक्शन एक बरें जालें तशें सक्कडी पुराय बरें जावन एमसीन तें कांय करना जाल्यार तांकां तांणी केल्लो तितलो टायम तितलो पयसो सक्कडी विबाड जाल्लो बरें जालें तशें म्हणटाना एमसी जाल्यार आमचें एक हक्क जावन आसा की आमचें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जावन आसा की एक टायम मॅनेजमेंट करचें आनी कमिटमेंट मेन आमी कशें तें एग्जिक्युशन करूंक जाता तांच्या इव्हेंटान काल म्हाका बरें करयेत आतां थोडे क्लायंट सक्कडी बरें एकसलेक आसा थोड्यांक व्हेरी टिपिकल ट्रेडिशनल तांकां फन जायना पार्टी जायना थोडे फावटी आमी तांच्या मेंटॅलिटी प्रमाणे कितले फावटी सर आज कितें तूं बारी डल्लाय कितें तूं आज उडोवन सोन्नाय हर्षाचे बरी तुजी एमसी ना देखून वी हॅव टू गो ॲज पर दी क्लायंट रिक्वायरमेंट थोडे फावटी आमकां जाय पडटा की ते तांचे टिपिकली फॉर्मली असतात तांकां ते लायक जायना सड्ड आमी नाचचे उठचे तांकां लायक जायना ते आमी तशें आसचें पडटा सो बेस्ड ऑन दी क्लायंट रिक्वायरमेंट अँड द सिनारियो वी हॅव टू गो लायक दॅट बट कितें करता आमी चिंतचे की ते म्हजें पयलें फंक्शन आनी ते म्हजें लास्ट फंक्शन करेक्ट आता हांवें म्हणलें थोडे एमसी हांवें पळयल्यात थोडे एमसी कालेक म्हण सांगल्यार आतांच्या काळार लोकांनी थोड्या फंक्शनाक येचे काल वचून एक जेवण जावन एक विश्कनायला पुरो म्हणून जाला म्हणजे फंक्शन इतले सडल्यान अँड एव्हरीथिंग इज अ सेम उलोवचें सेम एक एमसी थोडे पुढे जीवनातल्या बरी करतात आणि तुझे उलोवण्या थोड्यांची एक लँग्वेज तूं आतां इतल्या लँग्वेजीनी तूं आतां एमसी करता तो म्हणजे बारी लँग्वेजीन तुवें केलाय म्हणून सांगून तशें आसतना सक्कड लँग्वेजीची एक बरें होल्ड म्हणजे तुजी उतरां स्पश्ट आसची तुजे उतरां बरी उतरां म्हणजे थोडे पुढे थोडी नाका जाल्ली जोक्स करतात आनी एम्बॅरसमेंट कित्याक एका फंक्शनाक येचें म्हणटाना सगळी फॅमिली ते येवन आसतात सक्कड प्रायेची ते आसतात तशें म्हणटाना तुवें ते पोली जोक सांगचे गी वा ते थोडे पुढे थोड्यांक एम्बॅरसमेंट ते बरें आसना तशें म्हण आसतना त्या एका एमसी तावन डिक्सन हाऊ यू आर डिफरंट मुझे पर्स्पेक्टिव्ह कालें म्हणून सांगलें स्पेशली दिस इज हॅपन्स ड्युरिंग द सीझन आमकां कोंकणी क्रिस्तांवांक डिसेंबर 24 उपरांत जानेवारी 15 म्हणसर काजारांत काजार आसतात आनी एव्हरीबडी नोज वॉट इज द फ्लो आनी सगळ्यांक गोत्त आसा अशें जाता हांवें कालें सडावत करचें म्हणून सांगल्यार आतांचो लोकांक सड्ड बसून आयकोंक नाका करेक्ट ओके अशें कालें अशें गिव इट इज एट अ फास्ट आतां अशें जालें आतां सड्याक आतां अशें टक 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 गेलें जाल्यार आनी हांवें पळयलां डिक्सन तुवें खंयचेंय सड्ड ओडू नाय कितें जाय तें मात्र उलयता करेक्ट सो आय प्रिफर दॅट कालें जाय त्या सिनारियो कितें जाय आतां ट्रेडिशन सगळ्यांक गोत्त नीड नॉट टू एक्सप्लेन लायक एक व्हडलें संदर्भ सांगलें बरी सांगाचें म्हणना कितें गोत्तू ना लोकांक तें सांगल्यार बेस्ट म्हणून हांव चिंता एक सेकंड थिंग आमी टायम कितें मॅनेज करता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट 7 वरां म्हणून सांगल्यार आमी प्रिफर करचें 7 वरां सुरू करचें कितें म्हणून सांगल्यार आमकां दड 8 वरांक सड्याक सोडचें गी 8:15 जेवणाक शुगर पेशंट्स असतात काले मनी प्रॉब्लेम असतात त्या टायमाक दिलें जाल्यार डिफरंट कॅटेगरी आमकां गेस्टाचेय व्ह्यूज इम्पॉर्टंट करेक्ट सो आमी सड्ड लांबोवच्या की आनी तुमी सांगलें बरी नाका जाल्ले थोडे संगतींनी जोक्स उलोवच्या की आनी थोडे आतां ट्रेंड सुरू जाला एक डान्स डान्स करतात आणि अगेन त्यांचे कझिन्सचे डान्स असतात ते पुरा जाय पूण टेक इट एज अ टाइम मॅनेजमेंट थोडे फावटी 10 मिनटाचे परफॉर्मन्स थोडे फावटी 5 मिनटाचे 5 डान्स असतात इट्स काइंड ऑफ अ स्कूल डे ऑर एन्युअल डे जाता ओके तशें म्हणच्या की हांवें सांगचें मेक इट अ क्रिस्प बट मेक इट एज अ क्वॉलिटी वन तशें म्हणच्या तशें तुवें डान्स म्हणटाना म्हाका उड आसलो हांवें एक इव्हेंट केल्लें मस्त दुबळी मनशां ती आनी तांकां हांवें लायक इट वॉज ऑलमोस्ट लायक अ फ्रीत म्हणल्यार तांकां एमसी केल्लें आनी तांचे प्रोग्राम वॉज अ कंप्लीट केओस हांवें कितले मेंटेन करून ट्राय केल्या रे म्हळ्यार काल हांवें तांकां सांगलें आळे 11 वरां भितर तुमी पावा कित्याक म्हळ्यार तुमकां दनपाराचे प्रोग्राम रोसाचे प्रोग्राम आहले हांवें सांगलें तुमी विग्गी येया फोटोशूट तुमचें कालें करूंक आसा विग्गी मुख दिना जाल्यार 12 वरां आमकां टायम स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट करयात म्हणून पार्टीन येवन नाका पावतना 11:45 उतरल्या ताचे उपरांत आनी फोटोशूट करना हांवें कितले विगी ट्राय केल्या रे तांची मुख दाना म्हणजे त्या वेळा आमकां कांय करूंक जायना सेकंड थिंग त्या प्रोग्रामान कालें जालें म्हणल्यार ओवियो म्हणून कोणून तो कोण मनशाना सगळ्यो ओवियो सुरू तो एंड म्हणल्यार ओवियो म्हणलें हांवें आनी एक मनीस जाप दिवंक आलो तसलें सिट्युएशन हांवें पळयलां तें पुरो जावन हांगा ऑलरेडी लेट जाला व्हंकलेच्या भयणीक डान्स करूंक जाय म्हणून आमी डान्साक हांवें एनावन्स करून जाला आचे हे पेन ड्रायव्ह चलना आनी हे पेन ड्रायव्ह पोदांक दिला पोदांचे चलना हांवें ताका सांगलें मागीर हाडलें लोकांक ऑलरेडी लेट जावन आसा तुमी डान्स आनी जेवणाक हांव एनावन्स करता लोक जेवून दी तुमी त्या डान्स करता म्हणून ताणें म्हाका इटली रीत आसा पळय टुडे ऑल्सो आय रिमेंबर शी स्टार्टेड फायटींग विथ मी लिटरली
आधी देखून तले पुरा तुका काही म्हणी एक्सपिरियन्स झाला की जाला मस्त जाल्या तेले एक्सपिरियन्स दॅट्स वाय 2 थिंग्स आय विल केदाळे हांवें पयलेंत डिस्कस करचे क्लायंटाक पयलें एका म्हयन्या पयलीं हांव तांकां फ्लो धाडटा अळे हें फ्लो तुमकां 1 म्हयनो टायम आसा बिकॉज 10 दीस आसतना तुमी ड्रेसांत केटरिंगांत आनी खंयच्यान बिझी आसतात तुमी एमसी ने करताले आनी डिक्सन बरो करता 5 मिनटां उलयल्यार पुरो पूण आमकां तांच्या विशयान आमी स्टेजीर प्रेझेंटेबल दिसात जाल्यार वी शूड गेट दॅट कॉन्फिडन्स वी नो एवरीथिंग तशें हांव एका म्हयन्या पयल्यान तांकां धाडटा हें फ्लो आनी तुका जाल्यार चेंजीस आसा की ओके चेंजीस आसा जाल्यार कितलो टायम तुमी काण घेता तें पुरो हांव पयल्यान तांचे कडेन उलयता आनी एज पर दॅट शेड्यूल इट गोज ऑल माय इव्हेंट कित्याक म्हळ्यार पयलें डिस्कस केल्यार पूण पयलें 2-3 वर्सां पयलीं हांव खालें करतलो पुरो इव्हेंटा काण घेतलो तेन्ना शिवमोग्गान काण घेवचें सांजेर मँगलोर काण घेवचें ट्रॅव्हल पूण खालें जालें म्हळ्यार लास्ट 2 इयर्सा पयलें शिवमोग्गा हांव काण गेल्लो आनी म्हाका गोतूना की ते थंयचे खाजार मस्तू प्रोलॉंग जाता आनी 4 वरार मुग्दालें तें हांगा 7 वरार रोस खाट गेला हांवें आनी शिवमोग्गा वाट घेतली शिवमोग्गा तो योग वाट घेतली थंय आनी इट इज नॉट लायक यू कांट जस्टिफाय बोथ द इव्हेंट थंय कशें इव्हेंट केले कशें मनी करन मँगलोरा बरें टायम सेन्स पुरा मॅनेज करून 3 वरार मुग दिलें पूण हे जेन्ना हांगा म्हणसर तितले पुरो ट्राफीक म्हाका गोत्ता की हांगा पावायचें ते हांगा पयसले हांगा आसचे देरळे काडटा तशी रोस आसचे ओके म्हजी स्कॉर्पियो पुरा व्हडल्या फेरीर पुरा घाल तांतो पुरा घाल कशें मनी घाल हांगा पावन थंय तांचे आनी लोकेशन मेळटा की ते खंय भितर घरा एक रोस आनी गुगल मॅप तुका वर्की जायना ते जायना आनी खालें ड्रेस पुरा गाडयेर तो ड्रायव्हर आसलो एकाडेच्यान दोळ्यांक दुखां येवंक सुरू जाली ते कॉल तुका आमी बूक केलां खाल्याक एका वर्सा पयलें तूं खंय गेलाय तुका बूक तांचे ऑफकोर्स दॅट इज कन्सर्न जाता तांकां हांव ना ते आनी हांगा पाद्रा बी येयला वाड्या घरी मागण्याक पुरा रावला खंय आसाय तूं म्हणून इट इज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ माय होस्टिंग त्याच्यावर येता सर सॉरी म्हाका हे मेळ्ळें ब्लॉक मेळ्ळें ते ब्लॉक ते आमकां ते पुरा रिजन्स मागीर कशें म्हणजे ड्रेस पुरा गाडयेर चेंज केले ड्रायव्हराक सांगलें गाडी गेल्यार वचून तुजी रपरप या म्हणून ड्रायव्ह करन लास्ट गुड्या थोन खंय गाडी रावली आनी रोस सकयल दिसता म्हाका म्हजी 2 शूज एमसीचे ये गाडी घेवन दोन येताना मागण्या सुरू जाला ते लास्ट हांवें 2 इव्हेंटा काणी गेली आनी एक इन्सिडेंट म्हजे लागीं जाला की त्या दीस 4 इव्हेंटा काणी गेल्यात हांवें ओके and it is in the Mangalore एक बर्थडे not birthday it's morning is the launching ceremony त्याच्या उपरांत एक 2 व्हीलराचे इन्फ्लुएन्सिंग थिंग 2 पराचे एक एंगेजमेंट सांजेर एक संगीत हे पुरो इव्हेंट बरें जाला संजेर संगीत ओशन पर्लाल आसलें पुरो इव्हेंट जालें फर्स्ट इव्हेंट जालें ऑन टायम सेकंड इव्हेंट जालें ऑन टायम थर्ड एंगेजमेंट जालें ऑन टायम 4:30 जाला इव्हेंट 7 o'clock न्हय संगीत बरें नायट येयला कॉफी पुरा पियेलें पियोन त्या दीस सीदा ओशन पर्लाक गेलो एक 6:30 तशें ओशन पर्लाक गेलो हांगा विचारलें ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು म्हणे विचारलें म्हणाले ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ म्हणालो जस्ट चेक द बोर्ड पळयतना एक कालिंग ब्रह्मोपदेश आसा एक बर्थडे आसा आनी संगीत दिसना ते मागीर हांवें पळयलें मेसेज पळयलें लोकेशन ओशन पर्ल ओके फायन जर आसतलें कोण हांगात म्हूण सेकंड फ्लोर पळयलें थर्ड फ्लोर खंय पळयतना संगीत ना आनी त्या दिसा म्हजे ड्रायव्हराचे इनित दिना तुले मुजी इव्हेंट पुरो ऑन टायम इनोजी इव्हेंट हांड केड्डे इव्हेंट हांड म्हण 6:40 जातना हांवें क्लायंटाक कॉल केला आय रीच्ड मॅडम टू ओशन पर्ल वी आर ऑल्सो देर इन ओशन पर्ल म्हणाली त्या दीस चौथी जायते गणेश चतुर्थी प्रोसेशन कोड्याळ ब्लॉक ओके आनी हांवें विचारलें मॅडम आय एम ऑल्सो देर इन ओशन पर्ल वेर आर यू नो वी आर ऑल्सो ओशन पर्ल वेटिंग फॉर यू म्हणाली ओके बट आय एम नॉट फायंडिंग यू एनीवेअर हियर म्हणाली डिक्सन टेल मी वेर विच ओशन पर्ल मॅम इन मँगलोर डिक्सन डोंट टेल मी इट इज इन उडुपी ओशन पर्ल म्हणाली 6:40 जातना आनी म्हाका एक गडगडो मारलो 7 o'clock आनी हांवें पयलें चिंतलें काले गो आज प्रोसेशन आसा न्ही पुरा म्हणून सांगून आनी थंय थावन कशें मनी कर न्हू बायसन ड्रायव्हरा कडेन सांगलें कशें मनी कर ओशन पर्ला म्हाका पावय उडुपीच्या मागीर ते क्लायंट इल्ले यंग जावन इल्ले म्हजे कडेन कॉन्टॅक्ट पयलें आसलें ते हांवें म्हळें अशें जाला अशें हांव सिरकोन पडला आनी पावता हांव 7:30 जातली यू मॅनेज समथींग विथ द फोटोशूट पुरा म्हळें आनी तें समजालें कशें मनी कर उच्चिला येताना व्हडलें प्रोसेशन पुरा रावला हांवें देवा कडेन मागलें एक प्रोसेशन पास जाल्यार पुरो वचून पावता 7:40 वचून पावलो पूण वॉट एवर द डिफॉल्ट ऑफ द 40 minutes हांवें ते उरल्या 40 minutes आनी बरें करून कवर केलें दे वर सो हॅपी त्याच्या उपरांत जाता म्हजें लोकेशन पुरा हांवें
जागृत करून ओके तेंचे शेड्यूल बरें करून दवरला. आतां तुवें सांगलें फ्लो ऑफ द फंक्शन आनी पुरो म्हणून सांगून आतां थोडे फुडें काम जाता म्हणून सांगल्यार आतां आमी कितले फ्लो धाडल्यार आतां हांव जाल्यार म्हज्या क्लायंट सोट उलयतना फस्ट तांकां सगळे PDF हांव तुका करून धाडना ये म्हणून हर एक संगत हांव तुका बरोवन धाडटा. बट एंड ऑफ द डे थोड्या क्लायंट्सांक तें समजना. थोडी काल म्हणटा टेकल फॉर ग्रांटेड एमसी आमी पयशे दिता न्ही ती करतात साहेब म्हणून सांगून सोड सोडटा. तले क्लायंट्स थोडे पटी असतात. सो तले संदर्भार तूं कालें करता म्हणजे तुजें आतां इन्सिडेंट इतलें पुरो जालें आतां हांवें एक इन्सिडेंट पळयला हांवें आयकल्लें म्हज्या फ्रेंडाचें. तांणी बर्थडे पार्टेक म्हणून केक सांगले काय बट बेकराक मिक्सअप जावन बर्थडे केकच ठेवला निमाण्या मुशेर मागीर फॅमिलीच्यानी वचून आनी दुसरे केक आनी परत जावन म्हणजे सगळे फंक्शन त्यांनी कर केक कटिंग आनी लास्ट करीचे पडले. तर तले कले संदर्भ तुझे कडेन आसले की तले तुवें कशें मेंटेन वय जाल्यार थोड्या पटी कशें म्हणून सांगल्यार आमच्या रोसाचे फंक्शन जाताना नवी सैरींक खंय मनी ब्लॉकर आसचे फंक्शन डिले जावचे ते पुरा थोडे संगत जाला. थोड्या पटी केक आड पडली आसा ओके पाड जाता आड पडली ते दळा कालें करचे ते व्हडले क्वेश्चन मार्क दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज एमसी ऑल्सो कन्फ्यूज एवरीबडी आर कन्फ्यूज. ते दळा आमी ते सेगमेंट आमी कशें काण घेता ते इल्लें प्रोग्राम स्वॅप करचे पडटा. आयल्यान तो फर्स्ट वॉल्स करून लायन डान्स करन ताचे उपरांत तांचे इंट्रो दिवन काले मनी इल्लें करन until cake comes काले मनी मॅनेज केल्लें आसा. बट येदोळ म्हणसर कितें जालां तें पुरा बऱ्यानंत फ्लो गेला. तशें म्हणून सांगून देर आर सम ऑब्स्टॅकल्स मस्तू ऑब्स्टॅकल्स हांवें पळयल्यात मस्तू थोडे ग्लिचेस आयल्यात. बट इव्हेंट जाल्या उपरांत हांवें डेफिनेटली रॅदर दॅन दी एप्लॉजीस न्हू आमी आतां कालें तुमकां आनी बरें चिंतात तांणी थोडे पटी सांगलें आसा. इनिशियली आतां जाल्यार थोडी आमच्या कोंकणीन थोडे वर्ड्स कितें आसात ग्रामर कितें आसात इनिशियली म्हजे मिस्टेक जावन आसले ओके आनी ते हांव विचारतलो कोण मालगडी आमचे सो एमसी अंकल काले मनी चेंजेस जायचे आसले म्हणजे उलयले सो आतां जाल्यार आमचो दायजी बर्ड प्रवीण सर आसा तो मेळ्ळा वेळार तांकां पुरा कोंकणीचे पुरो मस्तू गोत्त आसा आनी तांणी मेळ्ळा वेळार हांव विचारता सर काले मनी चेंजेस जायचे गे काले मनी नवे हांवें ट्राय करीचे गे म्हणून सांगून पयलें पुरा हांवें ते साडो काल्याक चेंज करता लावता ते काल्याक ते पुरा विशय आसा न्ही आमी चिंतीचे पडटा दॅट्स द रिजन आमकां मालगडी एमसी तांचे तो एक्सपिरियन्स आसा. करेक्ट. आतां तुका तुवें सांगलें तुका लँग्वेजीचे प्रॉब्लेम आसले कोंकणीचे आनी पुरा म्हणून ताका एक हांव तुका टिप्स घेता कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें म्हजी कोंकणी इम्प्रूव करून काण गेली एक हांव कन्नड मिडियम शिकली आमी रापूट कोंकणी उलयताली आनी आमच्या फॅमिलीन दिलें बरोवण्याचें वाचपाचें आनी पुराय आसा देखून कोंकणी पत्र कित्याक हांवें आतां कोंकणी आर्टिकल्स आनी पुरा थोडी नामान बळो बिजूक आनी पुरा बरयता जाल्यार ना सो तूं लँग्वेज कांय आसा जाल्यार तुका इल्लें ट्रेन करून घे हांव हॅपीली आय एम हॅपी टू डू दॅट बट अदरवायज आय एम ऑलवेज अ लर्नर हांव चिंतिना की म्हाका सगळी लँग्वेज गोता म्हाका सगळी गोता हांव तुमी पाती येतात म्हाका आतां स्पॅनिश शिकायचे म्हणून आशा आसा सो हांव ताचे कोर्साचे कितले जाता कित्याक म्हळ्यार आय लव्ह ट्रॅव्हलिंग करेक्ट देखून म्हजी मुखली एक ड्रीम आसा मुखारी खंय डिक्सन म्हणल्यार एक ट्रेंड एक 5-6 वर्सां आसतले आनी एक सम अदर डिक्सन विल कम त्या दाडा ताका लायक करता डेफिनेटली दॅट इज अ ट्रेंड ओके एक आयफोन येताना आनी एक आयफोन येताना म्हणटा हे आयफोन सेल केला आनी एक आयफोन काडला सेम थिंग आतां म्हजे एक ट्रेंड चलता सेव्हरल इयर्स समबडी विल कम अँड रिप्लेस ओके बट आवर एक्सपिरियन्स विल बी देर देखून मुझे एक ट्रेंड ते सेट जावन येताना आय वॉन्ट टू चेंज समथिंग एल्स म्हणटा आनी एक कालेमरी ट्राय करया म्हणटा आय वॉन्ट टू गो फॉर द टूर गाईड एज अ वर्ल्ड गाईड जावन ते दाडा म्हाका एक 2-3 लँग्वेज एक्स्ट्रा गोत्त आसा ती म्हणून ओके तशें कोंकणी तुका म्हळ्यार खंयचीय जावं दी देशा सुत्ती नोड कोश ओदी नोड म्हणून मालगाड्यान सांगला तशें तुका तूं ट्रॅव्हल करनासता कांय आसा तुका लँग्वेज इम्प्रूव जाल्यार कोंकणी वाचूंक सुरू केलें जाल्यार आमकां कोंकणीक एकलो रिडरय मेळटलो नामान बळो दिसाक सबस्क्रायब कर आमकां इल्लें सांगिल्लें एडवर्टायजमेंट तुका दिता ओके तशें आतां लायक आमी सुमार उलयल्या सुमार डिस्कशन केलें सो डेफिनेटली डिक्सन सुमार 20 जाणांक आमच्या एक बरो एक इन्स्पिरेशन म्हणून सांगी येता आनी हे प्रोग्राम पळयल्या उपरांत सुमार जाणांक तुज्या लायफांत तावन आणखी चड इन्स्पिरेशन मेळटलें सो एज अ क्लोजिंग सेशन म्हळ्यार आमी आतां एंडाक ह्या प्रोग्रामाचे येता आसतना सो तूं कांय सांगूं कशें तें म्हळ्यार भायर एक तुजे तावन एक ल्हान मेसेज तुवें दिवची जाल्यार हू डिक्सन इज ओके वॉट तुवें आतां तुजे तावन आतां तुज्या जिणी येतावन एखाद्या तुजी ऑटोबायोग्राफी तुका बरोवंक आसा जाल्यार वा वॉटेवर द क्लोजिंग नोट तूं कांय सांगूं कशें तें एक सांगचे जाल्यार पर्सनल आमच्या विशयान सांगचे जाल्यार एका मनशाच्या विशयान सांगचे जाल्यार हर एकल्याचे पर्स्पेक्टिव्ह दुसरे आसता एवरीबडी कांट एक्सेल पूण आमी प्रयत्न करयेत ओके लायफार मनशान प्रयत्न केले जाल्यार एफर्ट घालें जाल्यार देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळें जाल्यार ही कॅन डू एनीथिंग ऑर शी कॅन डू एनीथिंग तशें आसतना प्रयत्न करते रावाजे प्रयत्ना ओट्टुकू आमी आमच्या विशयांती आनी पेल्या विशयांती दोनी विशयांती चिंतीचे पडटा पेल्या तावन म्हाका कितें करूंक जाता आनी ताचे तावन मेळ्ळें जाल्यार हांवें ताका कशें रिटर्न दिवचें ते एक आमी चिंतीचे पडटा सेकंड थिंग मनशाक कश्ट कळाचे ओनली ताका आतां एक लव फेलियर जाल्ल्याक ताचे पेन काले लव फेलियर जाल्ल्याक मात्र
नाजाल्यार तो आज एक चेडून ते एक चेडून ते चेडून ते असता. सो दॅट पेन शूड बी देर. मनशाक आमी कश्ट दितना यो देवा म्हाका खाल्याक कश्ट दिले म्हणून आमी चिंता. पूण एव्हरीथिंग हॅपन्स फॉर अ रिझन. म्हज्या जिणेंत कितें बरं जालां सक्कड एका कारणा खातीर जालां. जर तर म्हज्या जिणेंत म्हजे फॅमिली सक्कड लागली आसता जाल्यार या म्हणजे एक कोणी म्हाका फायनान्शियल सपोर्ट करचे जाल्यार हांव खंयचे एक दुसऱ्यान आसतलो कोण दुसरें खालें करनासतो कोणा. तशें कश्ट मनशाक आसा. हांव पेरंट्सांक सांगचें तशें म्हणजे स्टुडंट्सांक तांचे तशें तांकां तांचे करूंक तांकां सोडा. करेक्ट. आनी भुरग्यांनी खालें करचें आमकां तांणी बऱ्या देखीक सांगून आसा आमी तें बऱ्या रितीन यूज करया. आनी आमच्या जिवितांत खालें फोकस आसा ताका फोकस करता रावली. खंयचेंय काम ल्हान म्हणना खंयचेंय काम व्हड म्हणना. आमी करच्या कामा वयर आमकां रेस्पेक्ट आसा आमकां इंट्रस्ट आसा ते दडा कितें. आनी आतांच्या संवसारांत मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमी खाली बसचे मात्र कांय ना म्हणून मस्त आसा. सो युवा जाणांक सांगचें तेंच आमच्या समाजांत जायत्या संगतींनी केवळ डॉक्टर इंजिनियर मात्र चिंतचे नाका. उरल्या संगतींनी चिंतया कितें आमकां संतोष समाधान दिता त्याच्या वयर आमी बरोवसो दवरल्यार वी कॅन डू वंडर्स मिराकल्स म्हणून सांगे. त्याच्या वट्टू देवाचो भरपूर आशिर्वादी जाय. देवाक आमी सांडूंक जायना. बाळोक जेजूच्या ह्या टेंपलान जावं दी. आनी आमी बाळोक जेजूचो मस्तू म्हाका भक्त कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या घरांत हांवें ग्रोटो तें सकडी केलां. आनी इट इज नॉट लायक देवान म्हाका केल्ल्या खातीर म्हणून न्ही. म्हजें आदलें घर आसतना तें ल्हान ग्रोटो आसतलो आनी हांव सदांय मागतलो थंय बसून देवा म्हाका हें एक जायजें. आमी मागोंक बी येता हांव खंय थोडे फावटी आमी मागाजे खंय देवा लागीं मागाजे आनी कितलें मागता हांव ताच्या डबल वाटेन आमी एफर्ट घालीजे ते जाल्यार जाता म्हणून चिंता. आनी अगेन तुमी 2-4-5 फावटी म्हळ्यार सेलिब्रिटी हांव सेलिब्रिटी जावन आनी सेलिब्रिटी जावंक आसा. ओके वन डे दॅट सेलिब्रिटी जावन ते येवन दी आनी बाळोक जेजूचे आशिर्वाद आसूं दी म्हणून आमी मागता. ओके. आणि तितल्या पुरो आसतनाच आपलो लिजा आमचो एकूच आसतलो खंडीत. आनी तुमकां खंडीत कित्याक म्हळ्यार दिस इज आय थिंक अ 4th इंटरव्यू कंप्लीट म्हज्या बायो विशयांत आनी म्हज्या विशयांत एक डॉक्युमेंटरी करते आसात एक स्टुडंट एलोशियसाची. कित्याक म्हळ्यार यूथ इन्स्पिरेशन म्हणून सांगून. अँड गोतू ना तें कशें आतां शुटींग पुरा तांणी केलां. घरा येवन हांव उठ्ठा तावन राती न्हिदता म्हणून ते सकट शूट पुरा करन पुरा एक बायोग्राफी करते आसात. पूण पर्सनली जावन हांव चिंता फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम ब्लेस्ड ह्या बाळोक जेजूच्या टेंपलांत लगींत हांव कितले फावटी येवन बाळोक जेजू मुखार दुखां घाळिल्लें आसा. करेक्ट. ओके देवा म्हाका अशें कालाक जालें ओके बऱ्या करता एकूण पूण त्यात बाळोक जेजूच्या सायडीन आज बसून म्हज्या जिविता विशीं हांव संतोशान उलोवन आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच तुमकां. कितलेय वर्सां उपरांत लेक्चरर जावन आसली रिसेंटली म्हाका कॉन्टॅक्ट जाली आनी कॉन्टॅक्ट जाल्ल्या विदीन अ फ्रॅक्शन ऑफ डेज तुमी अशें करया म्हणून कॉन्सेप्ट सांगलें. थँक्यू सो मच स्पेशली. आनी तुमचे तशेले जायते लोकां तर्फेन आमी आज मुखार आयला. नॉट विथ द मनी नॉट विथ द इन्फ्लुएन्स सच बुस्टिंग सपोर्ट्स म्हणून सांगयेत. ताच्या तावन आमकां आतां आज तावन म्हज्या लायफार आनीक हांव कालें करचें म्हणून हांव चिंता. बिकॉज यू हॅव गिवन मी अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नाव. तुमी सांगतना आनी मुखार हांवें कितें करचें दॅट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी. तशें आसतना थँक्यू सो मच फॉर यू. थँक्यू सो मच फॉर द एंटायर टीम ऑफ दीस कॉन्सेप्ट. नवें कॉन्सेप्ट तुमी सुरू केलां बाळोक कार्मेल कॅफे पॉडकास्ट. हय तशें आसतना आय विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. आनी अशेंत मस्त जाण आसात आमच्या सोसायटीन. नॉट ओन्ली वन विजय डिक्सन. देर आर लॉट ऑफ पीपल हिडन टॅलंट्स आसात तांकां तुमी आपया आनी लेट बाळोक जेजूच्या आशिर्वादा मुखांतर व्हडले वंडर्स जावन दी. एंड स्पेशली थँक्यू फॉर द एंटायर टीम. थँक्यू फॉर द एंटायर व्ह्यूअर्स. कीप सपोर्टिंग. कार्मेल कॅफे आम्ही आता रिसेंटली सोदून काडलो. हे नाव आज डिसायड जालें आनी आज तुज्या तावन हे कार्मेल कॅफे म्हणल्यार नांव आज सुरू जाता आसा. ह्या कार्यक्रमाचो ह्या संवादाचो मेन उद्देश जावन आसा आमच्या कोडयाळांत आमच्या कातोलिकांमध्ये कातोलिक क्रिस्तावांमध्ये कोंकणी उलोवप्यांमध्ये साबार साधक आसात. दुसऱ्या क्षेत्रांनी तांणी साबार साधन केल्यांत आनी असल्या साधकांक सोदून काडन तांकां एक गौरव दिवचो आनी तांच्या जिणेंतावन आमी प्रेरण जोडचे एक कार्य जावन दी म्हणल्या खातीर हे कार्यक्रम आमी चलोवन आसा. देखून तुमच्या मदें आमच्या मदें आसच्या लोकां मदें तुमकां कोणायकी ह्या कार्यक्रमाक आपोवन तांचे कडेन संवाद सादचें म्हणून मन आसा जाल्यार कॉमेंट्सांनी आमकां तुमी कळया. त्या मनशांक आमी संपर्क करन तांचे सांगात एक संवाद कार्यक्रम आमी चलोवन व्हरतले. आज आमचे सांगात आसलो डिक्सन. आमकां तुजे कडेन उलोवन मस्त खुशी जाली. 11 वर्सां उपरांत आमी एकामेकांक सांगाता मेळचे. आनी आज आमचे सांगाता तुजी मम्मी आसा सो तिचे कडेन 2 शब्द हांव मागीर उलयतली. तशें तुजे सांगात आज उलोवन डिक्सन मस्त खुशी जाली. तुवें कितें आशेलाय कितें तूं मागताय आनीक तुझ्या जिणेंत तुजी कितें स्वप्नां आसात ह्या सोफार तूं बसलें कित्याक
आमला कॉफी विथ करण कॉफी तो म्हणटा दिस इज अ मॅनिफेस्टेशन काउच म्हणून देखून हो एक काउच आज मॅनिफेस्ट जाऊन दी की त्या बाळोक जेजून या गुड्या अर्थावन तुझ्या जिवितांत सबार आजा पागेना म्हज्या जिवितांत सबार आजा पागेल्यांत आनीक तुझ्या जिणयेंत तू वयर वयर येता आसतना तुझे सांगाता हो एक घंटो बसून उलंच जाले भाग म्हाका मेळ्ळा म्हणून तुझी लिजा मॅम जावन हांव खंडी जावन उडास धरतली सो सुमार यादी आज पाटी आयल्यो मस्त खुशी जाली डिक्सन आमच्या सकट व्ह्यूवरा तर्फेन तुका हांव सर्व बरें मागता तुझ्या जिणयेंत येदोळूत एका सुबीत नखेत्र बरी तूं उजवळून आसय आणखी चड उजवाड जावन दी तुझ्या जिणयेंत आनीक ते शाईन ते एक तुवें ते पावली ती उंचाय ती आणखी चड जावन दी म्हणून आशा येता तुजें कालतेपण खंडीत तुका आणखी एका वर्त उंचाय पावतले सो ऑल द बेस्ट टू यू थँक्यू सो मच म्हाका पळोवन म्हज्या जिणयेच्या विशयान नदर घालूंक आनी प्रेक्षकांक कोण पुरा वीक्षक आसात तांकां पावोवंक जाय तुमी सहकार दिला ह्या प्लॅटफॉर्मा मुखार तुमकां हांवें देव बरें करूं आनी मुखार कोण पुरा येतात आज म्हज्या एक फर्स्ट संदर्शनान सुरू जाला कार्मेल कॅफे मुखल्या दिसांनी हें आनीक भोव उत्तम मट्टान जावं दी मस्त लोकांक एक प्लॅटफॉर्म जावन दी म्हणून हांव विश करता अँड थँक्यू सो मच फॉर यू स्पेशली तुमी MC करता आसा तुमचे दोन शिकचे आनी each person we learn each other. So तशें आसतना तुमकां ऑल द व्हेरी बेस्ट आनी थँक्यू सो मच फॉर ऑल द व्ह्युअर्स कोण कडेन पळयला जर तर आमी उलयल्यान कितेंय मनी सूख भोगल्या जाल्यार माफ करा आनी तुमचे सांगात दिया keep supporting the young talents keep supporting each and everyone do something better to the next person thank you आता आमच्या सांगात आसा डिक्सनाच्या लायफाची द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन ऑफ डिक्सन्स लायफ आणि जे कितें डिक्सन आज आसा तो ते पुरो क्रेडीट ताच्या मम्मीक दिता आलिस बाय तुका या शोक आमी वेलकम म्हणटा थँक्यू ओके तू कितें म्हणल्यार तुजे आनी डिक्सनाचे सुमार व्हिडिओज आमी पळयल्यात तूं डिक्सनाक ताच्या जिणयेंत आज तो खंयच्या हंताक तो पावला ते सर्व श्रेय तुका तो दिवन आसा देखून ताची एक स्ट्रॉंग वुमन इन डिक्सन्स लायफ आमची आलिस बाय तशें तुमचे व्हिडिओ जाल्यार सुमार पळयल्यात की त्यामुळे परत एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो डिक्सनाक नम्मा टीव्ही चॅनलाचे ते कुकिंग शोंत तो ते मोदे आसतना तुका गुजी करनालो तुमचो घरचो व्हिडिओ ते तुमचे थोडे व्हिडिओज तो आमी पळयता हांवें पुताचे इल्लेशे ते बारीक खुशी जातात पळोवंक डिक्सन समाजेंत टीव्हीर एक व्हडलो मनीस एक व्हडलो स्टार डिक्सन घरांत कसो आसता डिक्सन घरांत सकाळी उठता न्हिदले कडेन पांयाचेर पांय घालून मोबायल पळयता ताच्या कुडांसून पळोवन उठला की ना गे पळयता उठलाय रे हा उठ रे म्हणजे ताच्या उपरांत म्हजें काम करता मागीर ताच्या उपरांत ताच्या टायमार उठता येता मागीर मेजार दवरचें पुरा रेडी करून दवरचें खाता खावन जाल्या उपरांत मागीर परतून कुडाक येता परतून काले ताची कामां करता भायर येता मागीर सूर करता थंय पेठ्याच्या गुडा कडेन आणि ताच्या उपरांत पेठ्या कडेन उलोवंक ताच्या उपरांत ताका मूड सोमारल्यार आज काले रांदलाय मम्मी हांवें केल्लें खंयचेय रुसां ते भायर खावन खावन आपले ते जिबे बरी रूस ते घरचे हांवें केल्लें खंयचे टेस्ट ना जाल्या काय म्हणजे हांवें केल्लें सोमा जायना वच भायर वचून खावन ये म्हणजे पयशे रांदता गे कोण रांदता घाले रांदता तो रांदचें घाले म्हाका रांदूंक सोडल्यार न्ही नी काल्याक गोते तुका वप्पात काल्याक गोते या चेड्यांनी रांदचे कुडा गेल्या ते नितळ करच्या पण तांतू मागीर आमची तुमी वाट जाता चा पेल्ले मग्ग तेंच ओय रे हांवें सांगचें ताका अरे चा पेल्ले ओन सिंकान दवर उदक घाल चा काडले मग्ग व्हरलो ते तेंत हांगा दवरिचें हांवें तेंत दवरिचें हांवें तेंत हांगा दवरलें तें समज जायना हांगा हांव रेडी आसा हांव धुवंक रेडी आसा धुवन पुरा क्लीन करता रेडी पूण दुल्ल्या वयर आनी ती धुता हांवें केल्ल्या कामाक ना ना ते आमी दुज्जेत न्ही आमकां एक समाधान मेळ्ळें जाल्यार आमी दुज्जेत कितले बरें आसचें मम्मींची इल्लेशें आसचें ते कांय करूंक जायना ते ताका करता पहिला ते एकले येवन दी कोण एकले येवन दी मुजाची डब्बूल आसून दी मागीर कळटा आंटीचे म्हाका एक बारीक खुशी जावची आंटीचे खंयचे व्हिडिओ आसून काले आसून दी डिक्सनाक एक बरें चेडू मेळोन ताच्या गोमटाक एक चेडू जाय बरें चेडू तुका काळाक जाय बरें चेडू जाय आतां न्ही पळोवन दवरचें 2 वर्सां मागीर काजार करचें डिक्सनाच्या गळ्याक एक कुदांटी पडटा मुशेर आंटी कदा समाधान म्हणलें समाधान ना तर आंटी तू सांगूंक जायना न्ही फाल्यां हांव मेल्यार ताका कोण पळयता पळोवचें मनीस जायना तूं घट्ट आसा तुका काही जावचें नाका हांव मागता ताच्या न्ही तुका आतां कल न्ही तुका ऑलरेडी हे व्हिडिओ गेल्या ऑलरेडी आता परचे व्हिडिओ पळोवन इव्हेंटान म्हाका एक हांवें हर एक सांगचें वळोवंक जाल्ले कडेन विचारचें म्हणजे एक पुताय चेडू पळोवन दवरप अरे आतां न्ही मागीर काजार करूं पळोवन हांगा आतां आसा आपणे नामान बाळोजी ऑफिसान मॅट्रिमोनियली आसा आतां पोरवादन आसा आपणे चेडवा सकयल बरोवंक आता आमी विजय डिक्सना करता आमकां सैनीक पळय हांवें सांगला
खासदार जाऊनचे मॅन्डेटरी नाही, खासदार जायनासतना तर लाईफ काढ येतो म्हणून सांगचे याच्याकडे देखून नाही, ती म्हणजे नाही, नाही, माझ्या खासदार पळायचे जायचे. कोणी म्हणून सांगून काजार जायचे कित्याक आम्ही काजार जाऊन आपल्या त्याच्या उपरांत आमच्या जिवितांत मस्त काजार बरें पण जायचे, जाला काजार पूण बरें एक तू कास्टचे बाळूक दिवचो कडेन सांगून होय. वच तुका खंय बरें येयला तुजी एक कुडी तुझ्या कुशीची बोर मुझ्या कॉन्सेप्टाक मुझ्या फुल काय म्हणतात टेस्टाक मुझ्या डिझायराक सूट जावन सरकार बरें येतात काजार तशें तुजे कुशीची बोर देवान खंय म्हणी रचून दवरले आसतली हांवें सांगचे थोड्यांकडे बरें म्हणजे पुतायक चेडूं आता बरें म्हूण सांगल्यार आता कर सुने ते कले काल क्वालिटी कले कले गुण आसा जे म्हणतो अशें मुझ्या क्वालिटी मुझ्याकडे क्वालिटी सांगणार तशें म्हणजे पुता बरें घडपणे पळयचे इतकेंच म्हाका जाय तांणी समाधानान संतोषान जेयला जाल्यार सगळें तितलें जाल्यार तुका बरें करून म्हाका पळोवंक म्हज्या लागलें. घरचे जाणे हांव आसता म्हणसर म्हज्या घरच्या उंत करता काम. हां हांव मेल्या उपरांत कालाक म्हाका काम करचें ना. हांव मेल्या उपरांत तीन दोगांक काले जाल्यार करून ते सांगी नाका कित्याक म्हणून सांगल्यार देवान तुका इतलें बरें लायफ दिला कित्याक तुज्या जिणेंत तुवें मस्त कश्ट काडले मस्त कश्ट तुवें पळयलाय आज पुताच्या कुस्तार म्हणून आमी सांगी येता पोटा पूत तुका बऱ्या मोगान पडोवन काडल्या कित्याक म्हणून सांगल्यार आतांचे तरणाटे सडावत जावन एक पटी अल्या फिल्डाक गेल्या उपरांत थंयसर पाड संगतीक पडोवन वा लाईफ पाड करून काणगिरे सुमार एक्झाम्पल आमच्या मध्ये आसात पण डिक्सनाक हांव फाटले 11 वर्सां तावन आमकां कॉन्टॅक्ट चड नासलें जाल्यार ताचे विशीं हांवें मस्त पळोवन ताचे विशीं आयकलां ताका गोत्ता हांव कितले कश्ट येयल्या तो कितले कश्ट येयलो पुरो गोत्ता हांव कामा कडेन ताका कापून वर्ष जाल्लें थंय सकाळी म्हजी मॅडम जावन म्हजी मॅडम मस्त म्हाका हें केलां म्हज्या पुता तिच्या भुरग्या वरीन तिणें पळयलां खाले येयला आनी दोगांयनी बायरेचे म्हज्या मॅडमीनी नाणे बायरेचे खावचे मम्मीक सांगनाक रे मम्मी बॉ मारता जॉईना जाल्यार तिणें आका सांगून दिवचे आनी म्हजे कडेन येयलो सगळी मम्मी आमी खावन आयल्या म्हणचे पण कितलो सत्य पूत पळय तुजो तिका मॅडमी खावन जोर करता जेवणाच्या टायमार तुमी खावन केदाळ जेवण जोर करता तिका ये मम्मी सांगनाक रे केला म्हणून तशें मागीर तिच्या टायमार ती जेवतली मस्त केला एज्युकेशना मस्त केला म्हाका सड्ड सपोर्ट केला खोडी अळगारांनी आसात आनी आमच्या कोड्यालान बरी मनशां आसात म्हाका सपोर्ट केला म्हणून म्हज्या चेडक्याच्या शिकपा भशेन मस्त जाणी सपोर्ट केला एक उतर तुका सांगूंक कशें येता कित्याक म्हणल्यार चडावत आमच्या समाजांत वा चडावत आमकां पळोवंक मेळचें केल्लो उपकार पाटी दिवची मनशां मस्त उणी सो आमकां उपकार केल्या की अपकार करचे मनशां आल्या कडेन तुमी तुमच्या लायफांत आतां तुमकां निजोन कोणाची गरज ना म्हणून सांगेत म्हळ्यार यू पीपल आर व्हेरी वेल टू डू नाव तुम्ही एका हंताक पावल्या तुमकां बरें रेकग्निशन आसा सगळें आसा पूण जाल्यारय तुमी ते चडली मेळटा तुमी ते विसरोनात तुमी पाटली तुमची लायफ तुमी विसरोनात देखून आज स्टुडियोंत डिक्सन मम्मी कॅपून हाडून आमकां बारीच खुशी जाली तुज्या मम्मीक कारार बस रे तू वच रे ना तू ये म्हणालो ना तू आयले मस्त खुशी तिका पुरा कडेन आपण व्हरता पयले ती येवंक मस्त हेजिटेट करनाली आता ती म्हज्या बरी ती नोन पर्सन जाल्या मोस्ट इम्पॉर्टंट कित्याक म्हण सांगल्यार अर्ध्याक अर्ध तुजे सोशल मिडिया बरें आसा तुज्या मम्मीक तुवें क्रेडीट दिवचें थोडी ब्रँडाची म्हाका कॉल कर तुझ्या किसर तुझ्या मम्मीक तू यूज करून काले म्हणे ऍड करूंक जाता तशें विचारना सर नाही नेक्स्ट आता म्हणजे काल ऍडव्हर्टाइज करून असल्या आंटीक तापोवचे कित्याक आंटीच्या दरम्यान बरी फेमस but she has a very natural and a pure heart whatever she speaks that हांव काय लागले मुखार सांगता ती मागीर डायरेक्ट सांगता सोमा जाल्यार सोमा तशें हांव काय लागले डायरेक्ट म्हणजे थोड्यांक ते जायना ती भारी जोर ना आंटी तुझे ते एक हांव ती जोर न्ही हांव मस्त मोग करता आनी मस्त दुसऱ्यानी म्हाका मस्त ते काल्या गोता फील जाता सडल ना सांगून दवरचे म्हणजे मोठी दोरी ना ते तशें आसल्यानंतर आसा पळय तूं आज कितें आसाय आनी डिक्सन आज कितें आसा ते तुज्या धर्मान म्हणून सांगी येता कित्याक म्हणून सांगल्यार ताका आसा आपल्या लायफान कोणी मनशां मेळोंक पुरो पूण ताणें अजूनय त्या मम्मीक ताणें तितल्या मोगान त्या कारार बसून आपण हाडचे ते ताणें सांगता बसून व्हिडिओ करचे आनी तुजे खातीर ताज्या दोळ्यांत आसचे ते एक रेस्पेक्ट आसा पण आंटी आय एम रियली सो हॅपी म्हळ्यार काल्याक म्हणून सांगल्यार एका लायफ सेगमेंटार आमकां सगळां आसूंक पुरो म्हज्या जिणेंत ती सगळां आसली पूण एक सेगमेंट म्हाका अशें आयलें की म्हाका एक थोडी ते एक संगत म्हाका सांगूंक कोणा कडेन नाका पूण कोणा कडेन सांगायचे सांगून ते हाळूकन पूण कोणा कडेन सांगचे बिकॉज वेन यू लूज द ट्रस्ट विथ द पीपल हू ट्रस्टेड मागीर कोणा कडेन सांगचें म्हणून जाता त्या मोमेंटार आसची कोणायकी जावं दी म्हाका जावं दी तुमकां जावं दी या कोणायकी जावं दी तांच्या जिवितांत फायनली म्हणून आसची आवय मात्र सो त्या दीस जावन आसलें म्हज्या लायफांत म्हज्या आनी मम्मी मदें हरेक ताच्या घरांत ती जाता उलोवणें जाता झगडें जाता उलयतात खाच्या पुरा जाता म्हज्या आनी मम्मी मदें मस्त जाता आर्ग्युमेंट फायनली आवयत आनी तशें आसतना त्या मोमेंटार हांव त्या दीस जावन दी हांवें तुमकां सांगलें थोडे इन्सिडेंट म्हज्या लायफार जाल्ल्या वेळार मम्मीक तो पटलून धरून हांव रडलो आनी त्या दिसा हांव बदललो करेक्ट तशें म्हणटाना आमी मस्त उलयता थोड्या फावटी आवयक टायम दिवंक जायना आमच्या कामाच्यान तू टायम पुरा आमकां दिवंक जायना पूण तो मोग एके टायमार ताणें म्हाका मस्त टायम दिवना ताणें कित्याक म्हळ्यार त्या टायमार दुसरो एक विशय आसले मस्त टायम दिवना
दुसऱ्यांक मस्त टायम दिला हर एकटे म्हाका आनी ताका झगडे त्या विशयान झगडे एक दीस देवा कडेन मागले देवा हे आजच्या केदाळ हे पयस जाता ताचे उपरांत म्हाका समाधान तर संत जाला मागले बरी जालें नी आळे आवयचे काळीज केदाळा खरेपणी मागता गे दूख ते हांवें सगळ्यांक बरें चिंतलां म्हाका ते हंकार दाखोवचो एक ते एक आसा थोड्यांचे ते बरं म्हाका लायक जाय आळे आगोस्तिनाच्या जिवितांत आमी तांच्या घरा गेले तर आमी तांकां मर्याद दिता आनी कसं उलयचे आमकां गोत्तच तांणी येवचे आमच्या घरा येवचे म्हज्या घरा येवचे म्हज्या घरच्या विशयान आमचे व्हडल्या जाणां बरें येवचे एक गोत्ता न्ही तुका पूण आज कितें जावन दी आंटी तुज्या लायफांत ते पडले त्या लायफांत आखाय गोत्ता मस्त दुखटला हांवें वडना पूण आज तुजें दूख संतोषान बदलला कित्याक गोत्ता आगोस्तिनाच्या लायफांत सांत आगोस्तीन मस्त पथकांत आसल्या वेळार मोनिकान मागल्ल्यान आज सांत आगोस्तीन आमकां एक वर्तो सांत आमकां मेळ्ळा आनी तुज्या जिवितांत तुज्या कश्टा निमती आज डिक्सन ह्या एका हंताक पावला देखून तुमकां दोगांयक आवय पुताक हांव चड बरें मागता आनी थोड्या दिसां आदी म्हज्या भावान एक म्हाका मेसेज धाडली तो म्हणालो कोणाच्या जिवितांत झगडे आसता गी थंयसर ते जिवीत वा ते रिलेशनशीप जीव आसा म्हणून अर्थ काय तू केदाळा सायलेंट जाताय कोणाय विशयान तू चिंचन तू सोंड सोडटाय ते रिलेशनशीप केदाळे पयस पडटा गे देखून आवय पुत मिले झगडून रावा संतोषान रावा समाधानान रावा आता आमच्या घरा काय झगडे ना समाधान ना अप्रूप केल्ले अशें तुमची प्रोग्राम चालले तशें जाल्यार आज फंक्शन इनय सारचे कोणी मेळ्ळे आणि ताका पळय एमसी काजाची एमसी विशयन ते सांगते फर्स्ट एक ताणें रसाची एमसी केली ताका हांवें म्हळें तू रसाची आतां एक एमसी कर रे पळय एक ल्हान करून पळय हें म्हणे कशें कर नाही ताका समाधान जालें जालें मागीर सांगलें मम्मी काजाराची एमसी म्हाका त्यो लांबून मम्मी ते म्हाका करूंक जायना तू एक ट्राय कर पळय रे एक ट्राय करच्यान खाल्या तू ट्राय कर कसं समाधान जातलें कर नाजाल्यार सोड सोडूं ताच्या उपरांत ताका तें पुरो पास जालें समाधान जालें न्ही आता तांतून मुखार सरून आता कळलं देखून मम्मी म्हणले पटला नसं जेवण समज मस्त खुशी झाली जायत आमी तर आता हो सेगमेंट हांगासर आमी आखेर करया सो तुमकां दोगांयकी आवय पुताक हांव सर्व बरें मागता तुमच्या जिवितांत आतां आसो तो संतोष समाधान आणखी सोडूनच वचून दी सर्व द पॉझिटिव्ह लेट इट गो हायर द नेगेटिव्ह लेट इट गो लोवर कोण तुमकां सर्व बरें मागता आमच्या सांगाता तुमचो अमूल्य वेळ तुम्ही करसिला सो थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच आंटी and Dixon. Thank you again. So आमचे सकट व्ह्यूअर्सांक आमच्या सांगाता रावून हो सेगमेंट तुम्ही पळयला आमचे हे कार्य तुमकां पसंत जालें म्हणून हांव खंडीत जावन येवपाक येता देखून आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमचे कमेंट्स हांगासर सोडा मुकली आमची मुलाकात अनेक व्यक्ती सांगाता जातली ते दोन पर्यंत समेस्तांक देव बरें करूं.